नमस्कार आणि स्वागत. हांगासरच्या तिसऱ्या पोएटिका कविगोष्ठीक जमल्या सर कोंकणी मोगींक परत मोगाचो स्वागत. आमी सर आतां हांगासर जमल्या किन्नीगुळींत मानेस्त नवीन पिरेर हाच्या नेतृत्वाखाल कोंकणी साहित्य अकादमीच्या सहयोगात संगी मोगा कवी मानेस्त जोसी पिंटोचो भाव रॉकी पिंटो हांच्या आंगणांत वर्सा पयले मोगा कवीन सांगिल्लें, गांव गो म्हजो गांव गो चेडवा गांव गो बारा गांव बर ताचें नांव गो. गांव गो चेडवा गांव गो बारा गांवां बर ताचें नांव गो. उडवी कांय सांगची न्हय, पळयिल्ल्या करीत तुका कळची न्हय. गांवाक ये गो मागीर सांग गो, दुदा मोवाचो म्हजो गांव गो. पळया, ताच्या उल्याक आमी पाळो दिला. मोगा कवी आमी हांगा पावल्या. तुमकां धन्यवाद. कोंकणी साहित्याचें कुळार म्हूण नांव वेल्लो सोबीत गांव हो किन्नीगुळी. नांवार्दीक कवी लेखक ह्या गांवांत जल्मल्यात. कोंकणीची सेवा करून आमची भास गिरेस्त केल्या. महान कवी चापरा डेकोस्ता ल्हानपणार किन्नीगुळींत आसलो. मोगा कवीचोय गांव होस आनी आयच्या सुंकाणदाराचोय गांव होस. सुतुरांत कवी जे.बी. मोरायस लागशिल्ल्या निड्डोडी पिरगोजीचो हेमाचार्य अव्वल बरयणार. लिगोर लोबो आनंदागर नाटक क्षेत्रांत नांवार्दीक बाम्स लागलेल्या किरें फिरगजीचे अशें नांवां सांगूंक गेल्यार मस्त आसात. हांगास रावयता संगी ह्या आंगणाक पिंटो गार्डन रॉकी पिंटो हो मानेस जोसी पिंटो हांचो भाव हांकां धन्यवाद पाठयता आमकां इतल्या बऱ्या जाग्याक हाडून दवरल्याक. बारेन गांवांत जायतीं वर्सां उद्यम चलोवन आतां तो कृशी करून आसा. तो म्हणटा साहित्याचेर म्हाका खूब आसक्त आनी ताचो भाव म्हणटा नाटकांनी हांणी अभिनय भरपूर केला. सोबीत रितीन सजयल्ल्या ह्या आंगणांत सुमधूर आवाज वाळोवन दी. भरुल्ल्या सभेंत मौनांचें संगीत उतरांनी सजोवन दी. तर येया तिसरी पोएटिका कविगोष्ठी बरमान उक्तवण जावची पळया. मानेस्त नवीन पिरेर मुखेल सैऱ्यांक घेवन वेदिकेयात उक्तवण कार्ये चलोवन वरात. मुखेल सैरे जावन आसचे मानेस्त हेमाचार्य किन्नीगुळीचे नांवार्दीक बरोवपी साहित्याच्या सबार साधना पैकी कोंकणी भाषा मंडळ गोवा हांची प्रशस्त हांणी जोडल्या. मानेस्त कॅन्यूट पिंटो केलराय सदस्य संचालक आनी मानेस्त रॉकी पिंटो भाऊ आमच्या मोगा कवीचो आनी आयच्या आमच्या सजवणेचो. मानेस्तीन गायत्री एस उडपा ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. सैरे मुखेल सैऱ्याक कविगोष्ठी उक्तवण करच्याक सांगात दियात. दिवो पेटोवन तुमी कविगोष्ठी उक्तवण करात.
देव बरें करूं आयच्यो हो दिवो पेटोवन आमकां सदांच ह्या दिव्याक जोडून दवरूंक आसा. आमच्या काळजांत आसली कवित्वा और कोंकणीचो मोग आमी सदांच दवरूंक आसा. आतां हांव मनेस्त हेमाचार्य हांचे कडेन 2 उतरां उलोवंक आपणय दिता. कोंकणी भाशेंतय कोंकणी साहित्यातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी रॉकीच्या आनी जोसेच्या भयणीनो, हांगासर आज रॉकीच्या गार्डना पावतना, रॉकीच्या आनी आमच्या सिंथियाच्या गार्डना पावतना म्हजो उडास तितके फाटीं गेलो. थोड्या वर्सां फाटीं, थोड्या वर्सां आदीं, भोवशे 10 वर्सां जालीं म्हाका दिसता, आमी किन्निवळीन ते कवी गोश्टी केल्ली युगपुरुशाच्या सभांगणांत, युगपुरुशाच्या सभांगणांत. आनी ताचे पयलीं हांव चिंता आमच्यात जोस्सीन पुरविलोरी केल्ली. जोस्सी उडास आहा गे गुत्तना म्हाका याद हय, ताणें सगळी लॉरी केल्ली. मस्त नामदार कवी जमलेले कोडयाळ तावन सडावत. आनी मागीर आमी आमच्या गांवांत तावन सबारांक आपयल्ले. सबार निरोडी, निड्डोडी, बुळकुंजे, आमच्या सुरत, आमच्या हांगा पाक्षिगिरे आनी किन्निगोळी थंय तावन सडावत कवी. तितले कवी आसात म्हण ते उसर आमकां गुत्त ना. आनीक कवयत्री म्हणटा ना, एक्की कवयत्री ना, व्हडली गत आमची. मागीर आमी कशेंय बळोवन बळोवन म्हणल्या भशेन आमची ग्लॅडीस बायक ती येत ना म्हणाली. मागीर तिका कशें बुलोवन हाडलें, एकलीच कवयत्री. ही 10 वर्सां आदली गजाल. पूण आज न्ही, ह्या दिसांनी आमी पोएटिका पळयता, धराबस्त कवयत्री आपल्यो कविता सादर करना आसात. ही एक नवी गजाल म्हणून मात्र न्ही, ही संतोशाची गजाल. कित्याक म्हळ्यार कोण तरी म्हणटा, ल्हान भुरग्यांक कोंकणीचो मोग दिलो जाल्यार आनी स्त्रियांनी मुखेलपण खाण गेलें जाल्यार आमच्या कोंकणी भाशेची अभिवृद्धी जातली म्हणल्यार कांय दुबाव ना. आनी तशेंच जालां आज. कित्याक म्हळ्यार कोण म्हणटा मोबायल पाड म्हणून, म्हाका दिसता मोबायल बरें. कित्याक मोबायला वरवीं कितलीशी कवयत्री जल्माल्यांत आनी ही बारी बरी खबर. देखून हांव ह्या कवयत्रींक जी पोएटिका तावन जल्माल्यांत तांकां हांव बरें मागतां. आनीक बाकीचे थोडे आसात आमचे बरे कवी, ते तांकां सांगात दिवन आसा, तांकांय बरें मागता. आनी आज सांजेर हांगासर कविता सादर करच्या सर्व हांव तुमकां बरें मागोवन 2 उतरां दाखील करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमच्या बऱ्या उतरांनी आमकां तुमी प्रोत्साहीत केल्यात. आतां आमच्या ह्या मनेस्त नवीन पिरेराक हांव उलो दितां. आयिल्ल्या सैऱ्यांक उगडासाची काणीक दिवच्याक. मनीष can you Pinto? देव बरें करूं. येस, थँक यू सो मच. थँक यू. आता आयच्या कवी गोष्टीची मेन हंत तें कवी आनी कवियत्रांनी सगळ्यांनी मेळून तांची कविता वाचन करची. सुंकून धरूंक हांव उलो दितां दोतोर रुडोल्फ जोयर नोरोन्ना. शिकप इजनाराचें वृत्ती MRPL हातू जनरल मॅनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स. हिस्ट्री ताचे पॅशन. PhD ताणें हिस्ट्री आनी आर्किओलॉजींत केल्या. पयण वाचचें आनी बरोवचें ताची प्रवृत्ती.
तो म्हणटा ल्हान कवनां मात्र हांव बरयतां म्हूण, पूण कवनां बरयतल्यांक तो मोटिवेट करता, प्रोत्साहीत करता. अर्सो पत्रिकेंत प्रोफेताची जाणवाय म्हणलें बरोवप कलील द प्रोफेट तर्जुमो करून बरयलां. कोंकणींत 400 पोर्तुगीज वर्ड्स आसात म्हणलें ताणें आमकां समजयलां. 11 भासो तो जाणा उलोवंक, आनी तो म्हणटा लिमिटेड, पूण पोर्चुगीज, फ्रेंच आनी एन्शियंट ग्रीक तो जाणा आनी शिकत आसा. असल्या अगाध जणवायेच्या आनीकी शिकच्या उमेदीचो तरणाटो कवी बरयणार आमचे मुखार आमकां प्रेरेपीत करूंक. ओवर टू यू डॉक्टर जोयर. आतां तुमच्या हातांनी एक खाली चिटी दितले आनी त्या चिटींत तुमी ज्या कवीचें कावन आनी कविता वाचन एक्सप्रेशन सर्व बरें म्हूण दिसता तांची नांवां बरोवची, आनी ताचे उपरांत बरें सकडनी त्या चिटींत पळोवन बरें जाल्ल्या कवीक या कवयात्रीक आमी प्रायज दितले. ओवर टू यू डॉक्टर जोयर. हांगा जावन तुका वयता समूह बसून न्हय उबे राव तूं थंय बसून किल्ले दिशीत ते काडया टेस्ट करूया. हांगा जावन समज जाता की बॅनर येयचे म्हाका बॅनर येयचे अजय समज सागे ना बॅनर वयर दवरचें नाका न्ही हांगा व्हड न्ही व्हड ना व्हड ना. देव बरो दीस दिवन जमलेल्या सोमेस्त मोगाच्यानो सळीत वेळ विबाडी नसता. हांव हे कार्यक्रम प्रारंभ करता तुमच्या सोमेस्तांच्या अनुमती सोबे. आमी आमची तिसरी कवी गोष्टी आमकां सोमेस्तांक एकामेकाची भरपूर वळख आसा, देखून हांव वळख चड लांबयना, मोठव्यान वळख करता. पयल्यान पयलें हांव आपोवणें दिता तो कवी आसा. येदोळस तुमी उक्तावण करतना तुमी पळयलें भोव अभिमान आसो आनी भोव हेम्याचो आमकां किन्नेगोळीकारांक मानेस्त हेमाचार्य. हांव ल्हान आसतना हांव वंदने क्लासींत आसतना म्हाका मम्मीन सांगलें हेमाचार्याक इनाम मेळ्ळां रे, व्हडलें इनाम मेळ्ळां. आमकां सोमेस्त किन्नेगोळीकारांक भोव अभिमान भोगलो. ताज्या बाय ग्रंथाक कोंकण भाशा मंडळ गोवा हाची प्रशस्ती 1981 मेळ्ळी. हे थंय तावन सुरू जाल्लेलें ताचें पैण सबार रितीची सेवा ताणें कोंकणी शेतां दिल्या आमकां गोत आसा. दायजी वर्ल्ड संस्थे ताणें केल्लेली मिनत आनी ताणें बरयलेल्यो सबार धाकटुल्यो काणयो आमची माती आमची मनशां म्हणले ताजी वळ. तशें कोंकणी साहित्यांत ताणें आडू मुट्टद सोप्पिल्ला म्हणल्या बरी हेमाचार्यान करिनातलीं साधनां नात. आमचो सर्वांचो आनी किन्नेगोळी फिरगजेक साहित्याच्या शेतांत मॅपार एक बरें स्थान दिल्लो आमचो अभिमानाचो हेमाचार्य सर. तुमकां पयल्यान पयलें कावन प्रस्तूत करूंक हांव आपोवणें दिता. तुमच्या ताळयांचे आवाज आसोवे. आमच्या मोगाचे मानेस्त हेराल्ड मस्करेनस हेमाचार्य. हांव सैमान्य कवी न्ही, पयलीं सांगाचें हांव स्वभावानी कवी न्ही, पूण काल म्हणटात ते असले संदर्भांनी एक कविता म्हणटा हांव.
आता ही कविता हांवें सांगची 2 कविता हांव सादर करता. ल्हानश्यो मोठ्यो चड लांब नात. कोणें आमच्या फेजीन बरयलां की चड लांब करूं 30 जाणां आसात म्हणून, देखून 30 जाणांक आमी वेळ दिवंक जाय. 2 ल्हानश्यो कविता. ही कविता हांवें सुमार 20 वर्सां आदीं आमी कविता.com म्हणून सुरू केलें दुबयंत. त्या दिसा बरयल्ली, उक्तावणेच्या दिसा. आतां ती बरयल्ली हांवें आमच्या चलयां विशयान, पोखरी चलयां विशयान, स्त्रियां विशयान न्ही, पोखरी चलयां विशयान. आनी सोबाय ताचें नांव त्या कवितेचें. शेजाऱ्याच्या फुलां बागेंत फूल एक सोबीत फुल्लें. शेजाऱ्याच्या फुलां बागेंत फूल एक सोबीत फुल्लें. ना कोण म्हणून आपल्या सांगड्यां सोबीत अशें हंकारान पाकळ्यो फुलोवन रावलें. शेजाऱ्याच्या फुलां बागेंत फूल एक फूल सोबीत फुल्लें. ना कोण म्हूण आपल्या सांगडें सोबीत अशें हंकारान पाकळ्यो फुलोवन रावलें. वाऱ्यार उक्तालो एक भ्रमर, येवन नागड्या फुलाचेर सोमको पडलो. फूल दोडलें, बिगडलें, रडलें, सोबाय उरोंक जायतें पेसाडलें. फूल दोडलें, बिगडलें, रडलें, सोबाय उरोंक जायतें पेसाडलें, पूण बोवार मोवाळ्ळोच ना, बिलकुल मोवाळ्ळो ना. ताज्यो पाकळ्यो सगळ्यो ध्वंस करून, ताजी सोबाय विबाडून, निस्कळपण लुटून मिशो वळावन गेलो. आतां परत्या सांगना हांव. चिंतत्म्या नियाळ कुडी, जब्बर चेडवा चिंते गडी. जर एक भंवार दिसा उजवाडाक तुजें निस्कळपण लुटूंक शकता, म्हाका देवान दिल्यात 1000 रात्री, तुजी सोबाय शाबेत उरता. वा 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 वा. जर एक भंवार दिसा उजवाडाक तुजें निस्कळपण लुटूंक शकता, म्हाका देवान दिल्यात 1000 रात्री, तुजी सोबाय शाबीत उरता. परत्या सांगता हांव हें पोखरी चलयांक मात्र. मोनो ही कविता हांवें एका हप्त्या आदीं बरयल्ली, हांगाची आमची परिगत, हांगाची परिस्थिती पळोवन. मोनो ह्या तेंपार हांव सोमको मोनो जालां, मौन जालां, उलयना, पूण ज्ञानी जालां. पेल्यान बैल्यान उलयल्लें चक्कड आयकता, पूण जाप काडिना. हाका कारण आसा, तें हांगा नाका. ह्या तेंपार हांव सोमको मोनो जालां, मौन जालां, उलयना, पूण ज्ञानी जालां. पेल्यान बैल्यान उलयल्लें आयकता, पूण जाप काडिना. हाका कारण आसा, तें हांगा नाका. ते म्हाका बोट जगतात, म्हजेर तुकतात, म्हजेर मुत्तात. ते म्हाका तुकतात, बोट जोगतात आनी म्हजे वयर मुत्तात भुरग्यांक. हांव कांयच उपकारा पडनासलो म्हणटात. हांव जाप काडिना. हाका कारण आसा, तें हांगा नाका. तें हांगा नाका. हांव जाणा एक दीस सोमतेले, पूण म्हाका हांगा तावन हलोवंक कोणी शकचे नात. हांगा तावन म्हाका हलोवंक कोणी शकचे नात. म्हजेर कोणी जिखचे नात. हांव उरतलो हांगासर आनी ते वेताले. हांव कोण म्हणून विचारा? हा, एलिटर कंपनी कोण विचारा? हांव कोण? हांव महिला बातोर. वा वा. हांव महिला बातोर. म्हजे सगळे नाका जाल्ले उलयतात, मुत्तात भुरग्यांत. हांव कांय सांगना, आसून दीत. कित्याक म्हळ्यार हे म्हजे पयले वेतात, गुत्ता सगळ्यांक, आनी हांव उरतां शेकांच्या सगळ्या भुरग्यांत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हेमाचार्य सर तांणी सांगलें सैबान हांव काव्य न्ही म्हणून, बट मोगाचें न्हू. काव्याची गरज कितें म्हणल्यार एक सवाल सोडावचो जावन आमकां दोसता. काव्य कोणाक कविता बरयतात, आयकतात, वाचतात? कविताची गरज कितें म्हणल्यार सवाल थोड्यांक दसता. कोण जिणयेच्या स्पर्धांत, जिणयेच्या रेसांत तातूंत मग्न आसात, तांकां कविताची गरज पडना. पूण कोणाच्या भितर चिंतनां आसात, उमाळे आसात, उद्वेग आसात, जे शब्दा रुपान वांटून घेवंक जायना, तसल्यो संगती तांच्या भितर थोडी चिंतनां आसात आनी उपदेश आसात, दूख आसा, बेजाराय, कंत, संतोश, हे थोडे फावटी उतरांनी उमाळोवंक जायना, हर एक कडेन सांगूंक जायना, पूण लिपोवन दवरूंकय जायना. तसल्यो संगती भोव अपुरबायच्या रितीन
एक निगूड रितीन शब्दांक भोव सोबीत रितीन वळण रश्चकत कवन म्हणटात हे हेमाचर्याच्या दोन्ही चुटुकांनी आमी देखले. ताणी तांचे थोडी भोगणां आनी तांच्या भोवशा तांणी पयलेंचें कवन पोखरी चलयांक तांणी सांगलें, पूण ते कवनां सांगतना आमकां कळटात तो एक व्हडलो पोखरी चलो आसलें म्हणून. आतां हांव आपोवणें दितां एक मलगडोसो कवी म्हणजे आमच्या पंगडाचो. हांव ताका जाणा, हांव सिवायमांत आसतना युवक पत्राचे संपादक आनी आतां आमचो संदेश पत्राचे लॉयडान सांगलें म्हाका अनिर्दिश्ट अवधी म्हणसर आसता म्हणसर संपादक भोवशा. तशेंच तांचे जायती साहित्य सेवा कोंकणींत कन्नडांत तांणी केल्ली गोत आसा. वळख धाडया म्हणटना एक शब्द तांणी धाडूना. तांकां हांव आपोवणें दितां. मनेस्त विल्फ्रेड पडील. देव बरी सांज. काल ऑफिसाक बैसरतना कविता बरयचे हांवें कविता बरोवनचे ह्या दिसांनी मस्त उणें जालां. देखून म्हजी बायल म्हणली फाल्यां कवी गोश्ट आसा, काल म्हणे बरयचे तुवें आनी कितें बरयलें गे? ना बरोव ना, काल बरोवचें म्हण कळना. आमसर न्हवचें ऑफिसाक धांवतना आमच्या वाटेन ह्या दिसांनी मस्त बावटे पळोवंक मेळटात दुसरे दुसरे रंगाचे. 1 किलोमिटराक एक रंग आसूं जाल्यार आनी 1 किलोमिटराक येतना अनेक रंग असे वेगवेगळे बावटे. मागीर म्हाका दिसलें, हांवें सांगलें हांव बावट्या विशयान ती कविता बरयतां. ही कविता संपूर्ण पक्कू जावन अशें बघता. ह्या कवितेचें नांव आसा बावटे. ह्या दिसांनी गांवांत म्हज्या बावट्या जंसराज. ह्या दिसांनी गांवांत म्हज्या बावट्या जंसराज निळशे, दवशे, पाचवे, हळदुवे आनी संत्रा रंगाचे बावटे. हळडे गेल्ल्यांनी शारांधारांनी टाटापटा आवाज करून बडाई उलयत आसतात. संत्रा रंगाचो बावटो म्हणटा गांवभर मुजस रंग आसूं. संत्रा रंगाचो बावटो म्हणटा गांवभर मुजस रंग आसूं. कोणाक हो रंग आवडना तो गांव सोडून वचूं. पाचव्या रंगाचो बावटो चिडता. पाचव्या रंगाचो बावटो चिडता म्हणटा म्हजो धर्म श्रेश्ठ. म्हजेच कायदे म्हजीच मर्जी, तुमकां कित्याक जातात कश्ट. तामशा रंगाचो बावटो सांगता. तामशा रंगाचो बावटो सांगता बंडवाळशाहीचे पेंकाड मोडा. देव देवसार कोणीय नाका, फकत सरकारी वेवस्था हाडा. दवशा रंगाचो बावटो रडता. दवशा रंगाचो बावटो रडता म्हणटा मागण्या घराक ना भद्रती. वर्सांची वर्सां केल्यारी सेवा लेकीन ही नश्टी संतती. कोणशाक असो निळसो बावटो खंतीन म्हणटा म्हाका लोटला तुमी कोनशान. निळसो बावटो खंतीन म्हणटा म्हाका लोटला तुमी कोनशान. शेकड्यां तवनी दमकून जाला आनी तरी हाडा मनशान. बावट्यांची ही लढाई ऐकून तिरंग मतीन कडता. बावट्यांची ही लढाई ऐकून तिरंग मतीन कडता. मनशापणा खून पळोवन गळगळ्यांनी रडता. मनशापणा खून पळोवन गळगळ्यांनी रडता. देव बरें करूं. आतां एक काल येयला मनेस्त विल्फ्रेड पडिलान ताची बोगणां कवितेच्या रुपांत आमकां वांटून घेतली. आतां एक काळ येयला जायत्यो संगती उक्त्यान सांगूंक जायनात. उशा हेमाचर्या सरान सांगल्या परी आमी मोने रावचे पडटा, कित्याक नातल्यार आमचेर बोटां जोगतात. कवितांत एक असली सकत आसा. मनेस्त विल्फ्रेडान ताजे कवितांतावन संगती व्यक्त केल्यो ज्यो उक्त्यान सांगूंक जायनात भोव अपुरबायेन ताणें व्यक्त केल्यो. ताणें सांगलें पक्कू जावना म्हणून. पक्कू जावच्या पयलेंच इतली कुरकुरीत आसा जाल्यार पक्कू केल्यार कितें जायत. मुखली कवयित्री आसा हेच्या विशयांत सांगच्या पयलें आमच्या मनेस्त हेमाचर्यान इल्लेशें निरासपण व्यक्त केलें. तांच्या कालार दांत एकले कश्टांनी बुलोवन हाडचें पडटलें खंय. आमच्या ग्रुपांत आमी भोव गिरेस्त त्या विशयांत हेमाचर्या सर आमकां बुलोवन हाडचें म्हणून आमकां व्हड आमच्या कवयित्रीत हाडटात. आतां पूण हे सर्वंप्रस एक विशेष निदर्शनाची कवयित्रीची तुमकां वळख करता. तिचें नांव आसा, तिचें नांव सांगच्या पयलें खंडीत जावन आमकां ती एक प्रेरण. तिचो जल्म जाल्लो ह्या मंगळूरच्या करावळेर न्ही
गटाच्या वयर एका कोंकणी कुटुंबांत खंयची कशें आपणाची जिणी आयिल्ल्या बरी स्विकार करन एका व्यक्तीनं आपणाकच आपल्या अस्तित्वाक स्विकार करणं कशें एक संतोषाची दादोसकायची जिणी जियेवेत म्हणल्यार ती व्हडलें निदर्शन. कन्नडांत शिकोवन कन्नडांत लेखना बूक बरोवन तिजे बूक येदोळच फिल्मी जाल्यात. 7 बूक येदोळ प्रगट जाल्यात. कन्नडाच्या परिसरांत ती वाडल्ली. कन्नडा बूक तिजो फिल्म जाला जाल्यारी आनी वस्ती करची पयशिल्ल्या तीर्थहळ्ळींत आतां गटातावन देवल्या सकयल मियाराक पावल्या. पूण कन्नडांत तिजें उंचलें साधन केल्यार ती तृप्त जावना. मायभास कोंकणें उट्ट लगावन दवरच्या खातीर ती गाट देंवन कितले 100-200 किलोमिटर पयन करन ती हांगा ताकोडेक माणसोपणाच्या मानचेक आनी आतां किन्नेगोळीक ती पावल्या. आनी कोंकणी तिका भोव सलिसायची भास न्ही कित्याक तिणें वाडलेले परिसर कोंकणी न्ही जाल्यार खंयचीय आमची कवी गोश्टी ती सुकयना. आनी आज 9 वरांक तिका बेंगलोर वचोंक फाल्यां कामाक जॉयन जावंक आसा जाल्यार आमच्या मदेगात ती आसा. अपुर्बायन ती बरयता तिका ती आमकां सोमेस्तांक प्रेरण जावं. आमची मायभास आमी वाडलेलें वातावरण स्विकार करून आमी उंचायेक कशें पावचें परकी भाशांच्या फाटल्यान लब्दोन न्ही म्हणल्यार कितें वर्तें निदर्शन. शिकप तिणें इंग्लीश मिडियम सोडून कन्नड मिडियमाक वचून कन्नडा इंग्लीश आनी कोंकणी तिनाय ती प्रवीण जाल्या. आनी किसडीत विवर तिजो दिना विताशा रिया मुद्दू तीर्थहळ्ळी पळोवंक कितें मुद्दू आसा तिका हांव मुखार आपयतां कावान प्रस्तूत करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. म्हजी कविता सांजेक घरा पावाजे. दिसपुरते जोडणं काम सोंपोवन सांजेक हरएकल्यांनी आपल्या घरा पावाजे. पूण हांगासर एकलो सांज जावच्या पयलेंच घरा सरलो. करची कामां तशेंच उरोवन दिसभर जोडचे कशें म्हूण शिकानासतनाच सांज जातानाच धांवून बेगीनच घरा पावोन सोड. वेची वाट लांब जाल्ल्या तितलेंय पिरगोंक पडटा कूड. सांज कितली वेगी सरता म्हूण कळचेंच ना. दिसाच्या उजवाडा कुशीन धांवाच रातच्या काळोखाक निसरोन पडात. अशें सांज कितली वेगी सरता म्हूण कळचेंच ना. सांज जावची कोणाकी पसंद ना. दिसा उजवाड तो कितलो रंगाळ. काळोखाच्या घरान कितें आसा वयर पाकें भोंवतणी वणत भिरांकूळ. दिसाक भायर जोडन जमेवन नाचोन हांसोन सांजेक घरांत झुजोन दूख सोसून नापैंच जावन अशें सक्कडी सांज जाल्लेंच घरा पावाजे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विताशान प्रस्तूत केल्ल्या कावानांत इल्ले टेक्निकॅलिटीज आसात. खंयची ती सांज तिणें उलयलेली ही दिसाची सांजगी जिणयेची सांजगी म्हणल्यार सवाल आमकां दोसता. हे एक कवीच्या हातांत आसची सकत मानेस नवीन पिरेरा केदाळां सांगता अव्यक्त अर्थां विशयांत. कवितांत जिणयेची थोडी सतां आनी एका संगतीक प्रस्तूत करण आनी एका संगती द्वारा व्यक्त करची सकत आसा. अशें मुद्दू तीर्थहळ्ळीन आमकां भोव सोबित कोंकणीन तिच्या सांजेच्या खुशीच्या पयणा विशीं तिच्या काव्याद्वारे आमकां भोव बरो अनुभव दिला. तिका देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुद्दू तुका बरें भविश्य पुराय भाशांनी अपेक्षिता. कन्नडांत तुवें सदान करूंक कांय ना. इंग्लीश आनी कोंकणी ती तूं उंचायेक पावूंक म्हूण हांव आशेता. सोमेस्ता बाबतीन हांगासर आसलेल्या मुखार आमकां मुखले कवी आसात. एक मालगाडो मानेस्त आमच्या कवी गोश्टी केदांच ते सुकयनात. येदोळ जाल्यार तिनी कवी गोश्टींक ते पावल्यात. आनी हांगासर आसले आमी 70 जाणांनी छड्डी घालूंक शिकच्या वेळारच तांणी कावाना बरोवंक सुरू केल्यांत. आनी तांचे 1984 तांणी मोव आनी मेरी म्हणलो ग्रंथ प्रकट केला.
वृत्तेन ते बँकर आणि प्रवृत्तेन एक बरोवपी आणि पत्रकर्ते ते पत्रांत माध्यमांत लिखनेत साहित्यात पयस रावंक तांकां जायना ती तांची अशी एक खरोच म्हण बघता म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव खंयसर येता खंयच्या भाशेच्या चर्चांक वेता साहित्याच्या एका उलोवपाक गेल्लो ते एका दोणीच्या वयर थंय सोडोंक म्हाका तर कशें जातलें जाल्यार ते सोडून मुखल्या सिटीर बसयल्ले तुळू चर्चेंत आनी कावी गोश्टी आमच्या तिनी खंयच्योच तांणी सुकोवनात. तांणी मँगलोर टुडे पत्राक तांची वर्ती सेवा दिल्या. दायजी वल्डांत रेसिडेंट एडिटर जावन तांणी काम केलां. कोंकणी कन्नडा इंग्लीश साहित्य वाचचें आनी बरोवचें तांकां आसची एक गिरांत म्हणयत आनी अजुनूय तरणाटे आनी आमच्या मुखार येतात मानेस्त मोव मेरी रिचार्ड लसरादो. देव बरें करूं बाब जोयर. तुवें अशें एक म्हणजे इंट्रोडक्शन दिलें म्हाका ते बेन दिसलें हांव वय घेयनाय म्हणून. हांवें सादारण 40 वर्सां आदी थोडी बरयल्यो थोड्यो कविता आसात हांवें खंयची वाचूनात पूण बुकां जातल्यो आनी थोडे संदर्भांनी हांवें वाचल्यो आसात. तांतल्यो आज 3 विंचून हाडिल्ल्यो तांणी एक मात म्हणटा नवीन. ह्या कवितेचें नांव विद्यार्थी. करसून वेळ थिएटरांनी पिड्ड्यार केल्लें वरस करसून वेळ थिएटरांनी पिड्ड्यार केल्लें वरस परिक्षेंत आज लागून शेनी हद्यांत आयल्या खरस. चरित्रेचें व्हड सवाल कोण पृथ्वीराज शिवाजी. चरित्रेचें व्हड सवाल कोण पृथ्वीराज शिवाजी. फिल्म तारा म्हणून जाप दिल्यार मेस्री जायत गी राजी. रेखा गणित बरयतना फुगासां व्हड म्हाका. रेखा गणित बरयतना फुगासां व्हड म्हाका. गणित पुणी कांय समजना कळीत फकत रेखा. देव बरें करूं. वा वा. गणित समजनातल्यारय ते बँकार जावंक पावले मुखार. स्कुलांत आसतना तांकां गणित समजना फकत ते रेखा समजतले तशें ते कवी जावंक पावले. तांणी मोव मेरी ग्रंथ हांवें वाचला भोव वर्सां आदी भोव नांवार्दीक जाल्लो. तातूंत असलीच ल्हान ल्हान संगती बरे प्रास विशेष त्रासान बरे प्रास घडोवन खुशालाय भोवशा बरोवपांत श्रीजेस्ता कोडेच्या लेखनांतून आमकां जी खुशी आनी दादोसकाय मेळटाली लसरादो सरच्या कवनांनी चुटुकांनी आमकां भोव हांसयलां. म्हाका एक तुमचें चुटूक मोव मेरी ग्रंथांतलें उडास आसा सर. म्हज्या जिणयेंत वसयल्लें पयलें कवन या चुटूक तें. आमचें एक हॉटेल आसा इतलें नितळ निर्मळ कुंडल्यान मडकेंत आयदनांनी साबासो सुपरमळ. असली चुटुकां आसलीं भोव अपुरबायेचीं हांसयतालीं आमकां. आतां आमच्या मुखार येता एकलो सोबित सुंदर तरणाटो म्हणजें पडता हांवें आग्रारचो गांवांत. आनी ताज्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमच्या पोएटिका ग्रुपाचो एक उर्बेवंत सादो मोगा कवी जोसेच्या उपरांत मॅक्सिमम हायस्ट सडीत रोमॅन्टीक पोयम बरयतलो व्यक्ती. एक हव्यासी नाटकिस्त दिग्दर्शक कवी बरोवपी सकाळीक विशया वयर लेखनां बरोवचो व्यक्ती. भोवशा एक आमच्या कबीर बेडी बरी ताचें एक व्यक्तित्व. येदोळतूक कन्नडा कोंकणी इंग्लिशांत 8 बूक बरयल्यात. 40 वर्सां जावन समाज सेवा केल्या. भुरग्यांच्या हक्कां खातीर वावुरला. आनी आमच्या पोएटिक ग्रुपाचो एक भोव एक एक्टीव सांदो तो नासतना आमचें पोएटिक्साचो दीस सरलो ना. तो नासतना आमकां निजायकी पोएटिक्स रिते जाता ते नातल्यार. मानेस्त जियो तुमची वळख करची जाल्यार मस्तो आसा. मोटव्यान तुमची वळख करून तुमकां स्वागत करता. देव बरें करून डॉक्टर जॉयर भोव अपुरबायेची सोबीत सांज तुमकां मागता.
त्या तांबड्या दिव्या पोंदा. त्या तांबड्या दिव्या पोंदा पाशार सबार मिशांगार. त्या तांबड्या दिव्या पोंदा पाशार सबार मिशांगार तांची वळख जाली ना जाहीर. दिव्या लागीं येवन सावळेंतल्यान चल्ले. आपली पोटा पोड आनी बुके ओड कुटुंबा भार खांदी मारन तोंड लिपोवन मान विकून मोरया देवीन मनशाची जीन सरल्या आबलपणाचें आपलेपण तांबड्या दिवान हारस केलां. लजेन दडोवन पालों ओडून आपल्या खोमटाची वाट धरल्या. मुकडो न्हेसोवन मिशो वळावन तिचेर परत परत आयंडो घडच्या दादल्यापणाक कितें म्हूण वलां. परिस्थिती पिनोवन गेल्ल्या बनशिऱ्याक पांयां पोंदां मोस्तूंक आपलें मेळ्ळें तिच्या वयर घोस्टूंक ही परिस्थिती. पूण दुस्थिती कितें? कसलो न्याय? 2 कोडींच्या एकाच कर्णेक ताका एक न्याय हिका आनी एक. देव बरें करूं. वा वा. भोव मार्मीक रितीन आमकां एक जिविताचें सत, एक अडूक आनी खोडसाण्याचें सत जिओ अग्रारान आमच्या मुखार प्रस्तूत केलां ताच्या कवनाद्वारे. सामाजीक कळकळी म्हणटा ताच्या कवनांनी आसता. ताजी समाज सेवेची ओडणी ताच्या कवनांनी आमकां दिसता. आनी जिविताची आमच्या समाजाची थोडी अडूक सतां भोव सोबीत उतरांनी गुंतूंक आनी एक बऱ्या ताळ्याचेर तांकां बरी मास्टरी आसा आनी शब्दांचेर ते वर्क करतात. आमच्या तसल्या आमी आतां अर्दे मतर जावन आयल्या बिगिनर कवींक ते प्रेरण. पूण प्रेरण केदळ आमी जोडटा गुत्त ना, पूण तुमकां पळोवन आमी संतोश पावता. भोव बरें करून तुमच्या तोंडांनी मुखार आसलेंत समाजाची कळकळी आसच्या तसलीं कवनां उपजोवन दीत आनी आमकां दादोसकाय दिवन दीत म्हण आश येता. मुखली कवयत्री आसा. ही एक कवयत्री तरणी कवयत्री वृत्तेंत नर्सिंग शिकप ताणें जोडलां आनी सबार जाली तणांनी वेबसायटींनी तांची कविता हांवें वाचल्यांत. ती म्हणटा कविता बरोवंक हांवें प्रारंभ केला मात्र म्हणून, पूण तिच्या कवनांनी मुखार एक बरी कवयत्री जावची सर्व लक्षणां दिसून येतात. ती जावन आसा प्रमिळा फ्लाविया रेंजल कारकळची. प्रमिळा, आमी मोगान तिका पम्मी म्हणटा. मुखार येवन तुजें कवन प्रस्तूत करचें. म्हज्या कवितेचें नांव आसा बूक. त्या सुण्या वागत्यांक लागल्या बूक. गाय या वासरू गोरी या कळी. गाय या वासरू गोरी या कळी तांकां ना फरक. जून मासाच्या की तरण्या मासाची सुरूस. वासरांचो करतात गोळ. पेंगटाचे केल्या कुडक्याक गळयतात लाळ. काडून घालतात गायच्या नाकाक पूण ना सुण्या वागतांक. काडून घालतात गायच्या नाकाक पूण ना सुण्या वागतांक. पुण्याकोटीच्या कणयेंत वाघाक आयलो खंय भयणीचो उडास. आतांच्या सुण्या वागतांक ना भयणीचो उडास ना आवयचो. पुण्याकोटीच्या कणयेंत वाघाक आयलो खंय भयणीचो उडास. आतांच्या सुण्या वागतांक ना भयणीचो उडास ना आवयचो. सुण्याची शिमटी वांगटीस तशी एक गाद. एनकावंटर केल्यार समतलो वाद. उरल्यांक तरी येतली बरी बूद. सुण्याची शिमटी वांगटीस तशी एक गाद. एनकावंटर केल्यार समतलो वाद. उरल्यांक तरी येतली बरी बूद. देव बरें करूं. हांवें सांगलेल्या पयलेंच एक बरी कवयत्री जावची लक्षणां तिचे थंय आसात. कित्याक
तिका भोगलेली भोगणां जोगत्या उतरांनी गुंजची तिका शाती आसा आनी धैर्यान व्यक्त करचे थालेन तिका आसा. खाडूंक घालतात गैरांक पूण न्हय सुण्या वागटांक. हें एक अपूर्बायेचें ऑब्जर्वेशन आमच्या समाजाच्या नडत्याचेर, आमच्या समाजीन चलच्या रितीचेर तिणें एक प्रस्तूत केलां. भोव अपूर्बायेची कविता. तुजी कविता सबार जाळीतणांनी तूं धडताय तातूंत भोव अपूर्बाय आसा. मुखार तुका तूं एक नवरदेक कवयत्री जाताय म्हणचेर तुका दुबाव ना. देव बरें करूं. तुका आमी हांगासर जमलेल्या सोमेस्त बाबतीं आनी पोएटिका ग्रुपा बाबतीं बरें मागता प्रमिळा. मुखली आसा आनी एक कवयत्री. तिणें येदोळूस 26 कविता बरयल्यान 4 लेखनां 13 काणयो तिज्यो फायस जाल्यात. 2018 जुलयांत दिव्यांत तिजें पयलें प्रगट जाल्लें लेखन. कोंकणी लेखक संघ मंगळुरान आयोजीत केल्ल्या मोटवी काणये स्पर्धांत दुसरें इनाम लाभलां. दिवो पत्रान 25 वर्सुकोत्सवा वेळार आयोजीत केल्ल्या साहित्याच्या कविता विभागांत पयलें, हास्य लेखनान 3रे इनाम तिणें जोडलां. भोव साहित्या विशीं बरोवपा विशीं तिका भोव उर्बा आसा आनी आमच्या ग्रुपाची एक उर्बेस्त संदो मनेस्तीन प्रिता मिरांदा वालेन्सिया हिका हांव तिजें कवन प्रस्तूत करूंक उलो दिता. हर एक मनशाच्या जिवितान आवयचो पात्र भोव महत्वाचो जावन आसा. जर एक आवय हर एका मनशाच्या जिवितांत आवयचो पात्र भोव महत्वाचो जावन आसता. जर एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दितना मरण पावत तर त्या भुरग्याचें जिवीत निजायकी दुखीचें जाता, बिरमतेचें जाता. संवसारांतलो चड संतोष ग्रेस्त काय मोग ग्रेस्त ताका मेळत जाल्यार आवयच्या त्या मोगाचें उणेपण ताका सदांच दोसता. आपणाक जल्म दितना मरण पावयल्ल्या आपल्या आवयक नियाळ तिच्या मोगाक आशेवच्या भुरग्याची बोगनां जावन आसात. हांवें तुमचे मुखार सादर करची एक कविता. कवितेचें नांव म्हजी आवय. दीस आयसो म्हज्या जल्मा दिसाचो, दीस आयसो म्हज्या जल्मा दिसाचो, संगतच म्हज्या आवयच्या मरणाचो. देखूंक ना आवयक, बोगूंक ना उब, फकत 9 म्हयन्याचो सांगात. देखूंक ना आवयक, बोगूंक ना उब, फकत 9 म्हयन्याचो सांगत. म्हजे दोळे उगडटना मायचे दोळे दांपुल्ले शाश्वीत. कसो संभ्रम हो दीस, दुखाचें जालें म्हजें येणें, म्हजो नश्ट भरती करचो तरी कोणे. दुखाचें जालें म्हजें येणें, म्हजो नश्ट भरती करचो तरी कोणे. दुर्सतां हांव म्हज्या नशिबाक, आशेतां त्या तुज्या सांगाताक. नोजो हो सोसूंक काळजा हुलोप, फुल्लो ना तुज्या मोगाचो गुलोब. नोजो हो सोसूंक काळजा हुलोप, फुल्लो ना तुज्या मोगाचो गुलोब. माय पळयोंक ना तुका निर्भागी ह्या दोळ्यांनी, तुजी बोटां केळ्ळी नात म्हज्या केंसांनी. माय पळयोंक ना निर्भागी ह्या दोळ्यांनी, तुजी बोटां केळ्ळी नात म्हज्या केंसांनी. तुज्या मोगाच्या लारांनी हांव पिवंक ना, मोगा सागोरांत बुडोवंक ना. साकलो ना म्हज्या जिबेन अमृत पानो, गायच्या दुदान भरता म्हजो पोटकुळो. गळयता आयंडो मेळनातल्या तुज्या मोगाचो, गळयता आयंडो मेळनातल्या तुज्या मोगाचो. आशेतां हांव त्या तुज्या मोगाच्या उबेक, आशेतां हांव त्या तुज्या मोगाच्या उबेक, माते तेंच्या त्या तुज्या उस्क्याच्या पोरमोळाक.
माते तेंच्या त्या तुझ्या उस्क्याच्या पोरमळाक जातूनच म्हजी आवय उरल्या स जन्मांक ऋण तुझें फारीक करतली वाडी सोमेत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रिता, एका अपुरबायची प्रस्तुती. हेर प्रस्तुती पैकी ही इल्लीशी विंगड कित्याक म्हळ्यार म्हाका रोमांचन जालें तिणें सांगतना. हें घडीत खंय तावन तिका प्रेरण लाभलें. थँक्यू. कवयत्रींक कवीक ही एक शाती आसा. तांकां भोगलोलें तें भोगप रिप्रोड्यूस करचें म्हळ्यार तें ताका परत जीव दिवचो तो अनुभव तो तिणें सारकीं उतरां आनी सारकें भोगप आमच्या सोमेस्त मध्ये आयकतना उपजोवच्या परी तिणें तें काव्याचें रचन केलां. म्हाका इल्लेशें रोमांचन जालें. त्या भुरग्याच्या स्थानाक आमी पावलो आनी आमकां थोडें चिंतपाकी आस्पद जालें. आमच्या लागीं आमची सैरीं दैरीं आवय बापाय आसतना सबारपटी आमकां तांचें मोल कळना. केदळां तांकां आमी होगडोन काण घेता ते दळां मात तांचें आमकां मोल कळटा. हे असल्या कावना द्वारे आमकां हें रियलायजेशन हे समजणी उपजोवंक साध्य आसा. देव बरें करूं. प्रिता, तुजे तावन मुखार असलेंच बरीं कावनां उपजोवन दिता. देव बरें करूं. आतां मुखलो कवी आसा. म्हजो मित्र म्हज्या सांगात वावुरलेलो. पळयतना भोव सादो संप व्यक्तित्व दिसता. ताजे थंय कांय बोगणा विशेश आसात म्हण कळना. हांव MRPलांत काम करतना तो टँकीनी तेल भरतलो. टँकी कितले म्हळ्यार 5,60,00,000 लिटराच्या टँकीनी तो भरतलो खाली करतलो. मुखार ताजी कावनां पळयतना म्हाका कळ्ळें ताज्या काळजान तितलींच बोगणां भरोवन आसात. आनी आजकाल तो केक आनी वायन कर निघता. काम सोडूना, कामय करता, सांबाळी जोडता एक्स्ट्रा सायड इन्कम. त्या केकीची गोडसाण आनी वायनाचें आमालपण ताच्या कवितांनी घुसोवंक तो प्रयत्न करता. म्हज्या सांगातच बिगिनर कवी तो, पूण तो मस्त मुखार पावलो. तो ऑलरेडी उडपी पावला. हांगा पडबिद्रीन दिता आसा मानेस्तल्यांसी गांवांत बुळकुंजेचो. मुखार येवचें तुमी. विजय कॉलेज मुल्कींत शिकप संपवन आतां MRPलांत वावर करून आसा. वाड्यांत सुरतकालच्या गुरकार जाला. सबार लेखनां बरयल्यांत 100 वयर कावनां रचल्यांत. आतां तुमच्या मुखार लॅन्सी सिक्वेरा पळकुंजे आतां सुरतकाल. म्हजें कावान आसा फुलां. एका रितीन मनशाचें जिवीत एका फुलाक सरी करयत तशें व्यक्त अव्यक्ती चिंतेत. फुला दुबाव नाका, सांगता सत आयक म्हाका. फुला दुबाव नाका, सांगता सत आयक म्हाका. तुज्या की वर्त्यान राय समेत नेसोन सोबोंक सोकलो ना विसरा नाका. तुज्या की वर्त्यान राय समेत नेसोन सोबोंक सोकलो ना विसरा नाका. थोड्याच आवद्याचें जिवीत तुजें रंगान सोबोन परमळान भरचें. थोड्याच आवद्याचें जिवीत तुजें रंगान सोबोन परमळान भरचें. लिसांव वर्तें स्वार्थी मनशांक जिवीत कशें सुफळ करचें. ग्रेस्तकायन वाडिल्ल्या जडांनी सबार मोलादीक फुलां फुल्ल्यांत. ग्रेस्तकायन वाडिल्ल्या जडांनी सबार मोलादीक फुलां फुल्ल्यांत. विक्रापाक घालून जाता थंय व्यापार. मानाकी मरणाकी पावल्यांत. गुपीत गुड्यांनी फुल्लेल्या फुलांक पोस कांय कोणें केला. गुपीत गुड्यांनी फुल्लेल्या फुलांक पोस कांय कोणें केला. जिवीतीच तांचें खबरे विणें प्रकृतीक आजून ताणींच सांबाळलां. ल्हान जावं व्हड जावं ना थंय फंताट. आसा ती तशीं सोंपतात तीं झाडार. ल्हान जावं व्हड ना फंताट आसात तशीं सोंपतात झाडार. संतत वाडोवंक बियाळो दिवच्याक सुरवात गर्भांत घेतात. फुलां ती परमळीक विविध रंगांची सकाळीं फुलोवन येवची. फुलां ती परमळीक विविध रंगाची सकाळीं फुलोवन येवची.
थोडी एकाच दिसाक थोडी कांय हप्तेभर जिवाळ सोबाय दिवची. जिवीत आमचें सोबोंदी अशेंच संवसार म्हणल्या ह्या वर्तांत जिवीत आमचें सोबोंदी अशेंच संवसार म्हणल्या ह्या वर्तांत नाका हांकार नाका स्वार्थ जियेव्या प्रकृते मोगान. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनेस लेन्सीन च्या कवितेंत प्रकृतीची झळक आसा हातूं अजें आपणा बळकुंजेच्या गुड्या मोल्यांनी गाद्या मोल्यांनी वाडल्ल्या भुरग्याक चल्याक असली कल्पना येवची कांय अजाप ना. कित्याक बळकुंजे तितलो सोबीत गांव. आतां बळकुंजे तावन आमी इल्लेशें इशिन येवया किन्नेगोळी पुरतें येवच्या पयलेंच जॉसीन आनी हांवें नवीन पिरेरा लागीं सांगलें किन्नेगोळींत आमी एक दवरया म्हणून. आनी आतां जागो किन्नेगोळी जाल्ल्यान तुमी किन्नेगोळी घरांची कवी गोश्टी म्हण चिंतूंक पुरो. आमच्या दोगांच्या की पयलें सडीत उमेदीन आमी करी जे आमी सांगता करया म्हण सांगलेलो मानेस्त एकलो किरेंगार. तो प्रीतम किरे म्हण ताचें नांव. आनी मानेस्त एडमंड नोरोना भोव उत्सवान हें भोव एंथुसियाजम दाखोवन ताणें किन्नेगोळीन जायजे किन्नेगोळी किरें जायजे आमच्या तोटांत करया म्हणलो. आमी म्हळें तुमच्या तोटांत मागीर करया पयलीं हांगा किन्नेगोळी रोक्यमाच्या तोटांत करया म्हळें. ताच्या तोटाक तुमी येया एक पाटी हप्त्याक 200 गडा विकता. तो 30 वर्सां गल्फांत काम करनासलो. गडाय म्हणटाना पुराय आसतात. ओके. तो 30 वर्सां गल्फांत ऑफिसांत बसून आसलो. ताच्या पयलें रुसेंपांत वावर करनासतना कोंकणी साहित्याच्या संगी खातलो जेवतलो उठतलो बसतलो आनी लोळटलो म्हळ्यार सूख जायना. तो म्हाका बाप्पू लेखता. म्हज्या पप्पाचो कजीन तो. ल्हान आसतना म्हाका ताच्या बायकार बसून भोंवडयतालो. वचून ताजे उट्ट ताच्या बायकार पटल्यान बसल्यार त्या दिसा एक 4 लेखकांची म्हाका भेट जाताली. आनी मदें गोळी भजे इडली सांबार काणयोन दितलो. हांव त्या गोळी भजे खातीर येतलो जाल्यार आज म्हाका ताजे संगी भोंवल्लें उपकारा पडला. आतां कोणाक ताचे विशेष रितीन वळख ना पण आदीं कोणें पत्रांनी वाचलां. मित्र राखणो जावं दी दिवो जावं दी. त्या पत्रांचे संपादक ताजे भोव इश्ट. चाप्रा देखोस्ता ताजो इश्ट. ताणें मेळनातले साहित्यानांत चर्चे करिनातले विशयनांत लेखनां बरोवची ताका सडीत ओडणी. आनी हांवें सांगल्या बरी 30 वर्सां गल्फांत काम करना गांवांत येवन रावलो. ताजें थोट तो आनी ताजे येवेन एक भुमी वैकूट जावन केलां. खंडीत जावन मुखली एक कवी गोश्टी त्या भुमी वैकुटान जातलीच. आतां तुमचे मुखार मानेस्त एडमंड नोरोना प्रीतम किरे. गरजेच्या की सडत ज्वाल्यान म्हाका वयर केलो. देव बरें करूं तुका. हांवें बरयल्ली कविता पायनेल म्हणून. आदल्या हप्त्यांत आमच्या इगर्जेंत पदरापा अनावन्स केलें. अयच्या हप्त्यांत म्हळ्यार ह्या दिसांनी घर बेगमेंत आसा. तशें हांव घर साफ करचेर पडलो. घर साफ करतना पयलें हांव वण्टीचो लागलो कचरो गैरम करता एक दिश्ट म्हजी पायनेलार पडली. आनी ते पायनेल हांव साफ करता म्हणजे फार्मसीन ती केन्नाय म्हणजे ते घडता पटकन सकयल पडली. आनी हांव पळयता तें पायनेल 4 रिपांनी केल्लें. एक आरसो जावं आमी चिंता आरश्यांत तिका पिचार केला म्हण ते पिंतूर खंडीत ते पिचार जावना. ती भितर पळयता कित्याक ते आरसो आमकां पिचार दिसता पूण तिका त्या पिंतुरांत कितें आसा तें ताका खंडीत दिसता आनी तें भोगता. तें हांवें म्हज्या संपे उतरांनी पिंतरायलां. हांव चिंता तुमकां पसंद जातालें म्हणून. 4 रिपांच्या परीदे भितर लिपोवन रावलां सर्वस्व म्हजें. ताचेर दंपलां अस्तित्व. 4 कोणाच्या दव्या आरश्यान गुपीत कितेंय नासता. सगळें उक्त्यान. कोण मागता म्हजे सामकार सोडून उस्कार सुस्कार. डिंबेर पडोवन दोंपरांत धाडोवन मोणयो गुंडावन दुखां वाळोवन मेणावती कोरगोन जळटीत. सगळें उक्त्यान. फुलां जेले रस्म शाले ताचे वयल्यान काव्यां माले. कंतारां गाना मागतात बोळे. धाकटी मांडकां संपी उडकाणां. दुखां आसतीत कोणूच नेणा. सगळें उक्त्यान. माना आयर
मागला धन्यान परगोवच्या परमळान नाच पारदाना वाजतात कानांत वेंडा वाजप मुकल्या आंगणात आरश्या भितर रिकता तेदना सगळें उक्तें उक्तें उक्त्यान पतीन रडता विदुरपणाक पूत सोवता आसती वांट्याक सुनेक सोबाय म्हज्याच आरश्यांत दुवेक वेंगता बोलतो मुळांत माजर लेवता दूद गुटान सगळें उक्तें उक्तें उक्त्यान जेदना तुरतीत 4 रिपां उणें दितावन सकलो फायनल आरसो फुटून दंडीक चेंतून अस्तित्व विंचून कोयराक सरी ताचे तपल्या काळी करी सगळें उक्तें उक्त्यान निमाणें कोयरांत सुखी अस्तित्व म्हजें अस्तित्व म्हणल्यार आपलेपण हर कोयरा सर्वस्वी सूख दूख तांच्यान वांटी आरश्यान सोयलेले म्हजे दिरे आपलेपण खंय मेळत काय सगळें लिपतें गुपित्त लिपता देव बरें करूं देव बरें करूं मानेस प्रितम कितें सगळें उक्तें 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 म्हणटा तो मानेस एडमांडा विशयान सांगतना हांवें सांगलें तुमकां च्या प्रसंगी बसून च्या पियेला तो तें ताच्या कवनांत आमकां कळटा चापराच्या संगता च्या पियेल्ल्याचे अनुभव आमकां जालो कित्याक पायलनेलाच्या आमी भायर तावन पायलनेला कुशीन पायलनेला विशयान कवना बरयल्यार तो पायलनेलाच्या फाटल्यान रिगलो कवी च्या पेच्या पोंदा गेल्यार एडमंड दट्टू रंगोलीच्या पोंदा गेलो एक तितलेंच न्हय भोव आकर्षक रितीनी संगीताची एक सोबाई आनी चापराची शैली खंय सर्गी म्हाका ताज्या कवितेंत दिश्टीक पडली मनेस्त प्रितम किरें भोव अपुरबायची कविता तुमी आदी बरयलेलें तूं कित्याक तुमकां चोर साहिती लागशिल्लें म्हणल्यार तुमच्या कवनाद्वारे कळ्ळें मुखल्या दिसांनी तुमच्या तोटाक भुमी वैकुटाक येवन तुमचे घडाई पळयजेस म्हण आमची समेस्तांची आशा मुखलो कवी आसा पळोवंक बॉक्सारा बरें दिसता तो जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें हांव एक क्रशीक म्हणून म्हाका पत्त्योवंक कशें जालें तो आसा लागशिल्ल्या आमच्यात वारड्याचो निड्डो उर्बेवंत तरणाटो ताजें कवन पळयनातलो दीस ना फेसबुकांत इंस्टाग्रामांत खंयच्याय एका पोयमाच्या ग्रुपांत ताजें एक मोठवें तरी कवन वळटाच खंयचो दीस हांवें जिवाचें कवन ह्या 3 पैकी एकाडें पळोवना त्या दीस तुमी म्हणजे मोरना घेवयेत आनी बिस्कूट आंबाडे केळीं शिरा खावयेत पूण तसलो दीस सद्याक उदेवचो नाका पूण म्हाका जायती कामां करूंक आसात आतां हांव मुखार आपयतां किन्निगळी वारडो ICYMचो उपाध्यक्ष फिरगोजीचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो कोंकणी कन्नडींत निरंतर कविता चुटुका बरोवचो आमचो संदेश अर्सो दिर्वें वीज अनंत प्रकाशना पत्रांनी लेखांना बरोवचो तुळू भाशेंत गब्बू म्हणलो नाटक दिग्दर्शन केल्लो भोव उर्बेस्त डिजिटल युगाचो आधुनीक कवी एक क्रशीक मानेस्त जीवन क्रास्ता जीव निड्डोडी मुखार आपयतां तुजें कवन प्रस्तूत करूंक देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता बरी सांज मागता क्रिस्मसा टायमार एक उदेल्ली कविता ही जेजू विशयांत जेजू ह्या पोवटी गोट्यांत जल्मा नाका जेजू ह्या पोवटी गोट्यांत जल्मा नाका कित्याक गाय आतां देव जाल्या संवसार तुका विसरोन गेला जेजू ह्या पोवटी तेंपलांत जल्मा नाका जेजू ह्या पोवटी तेंपलांत जल्मा नाका बंबी देव जाल्यान मागणें वराचें नाटक जालां जेजू ह्या पोवटी मनशा मदें जल्मा नाका जेजू ह्या पोवटी मनशा मदें जल्मा नाका मनीसी देव जाला मनशापण मात्र निसरून गेला जेजू ह्या पोवटी तूं जल्मा नाका जेजू ह्या पोवटी तूं जल्मा नाका बिलकुल भंय येनाका उत्सवाच्या गर्दे मध्ये तुजी वळख मेळची ना उत्सवाच्या गर्दे मध्ये तुजी वळख मेळची ना देव बरें करूं
भोव अपूर्बाई जीव तूं कृषी करणं तसाय त्याच प्रमाणे वर्सभर तुजी साहित्याची कृषी जावन आसा अशेंच बरोवन राव. तुज्या कवनांनी बऱ्या ऑब्जर्वेशनाची बऱ्या चिंतपाची झळक आसा. तुजी कृषी तुका दोदोशी हार्वेस्ट फळ दिवन दी आनी खंडीत दितलीच म्हणून म्हजी पातयणी आमची सोमेस्तांची पातयणी जावन आसा. आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या मोगाची एकली बाय आसा. कवनांचो तिका कितलो मोग म्हळ्यार 5 बसां बदलून ती येता. आतां पयशिल्ल्या गांवांत कवी गोश्टी आसा जाल्यार सकाळीं 4 उठोन नास्तो करून शीत नुस्तें पुरय करून भुरग्याक पतीक तयार करून 4 बसां वय हांव घे म्हणाली ती. ताकोडेंत कवी गोश्टी सांजेच्या 4 वरांक आसा जाल्यार पुत्तूर तावन ते 11 वरां भायर सरता. शीत नुस्तें च्या नास्तो सांजेचें जेवण पुरय तयार करून 11 वरांक भायर सरून 4 ताकोडे पावता. आमकां आतां आमच्या सैऱ्यांचेत काजार फंक्शन आसा म्हळ्यार तितल्या पयस 4 बसां बसून बारी बेजार जाता. इल्लेशे अल्तार शिराप देवन तेचे आमी ते आमच्यो स्वंत गाडयो आसून ती 4 गाडयो बदलून जाल्यार येता. किन्नी गोळी कितें पावल्या आमकां कांय अजाप जावना. पोर ताकोडेंत तेजी 4 चुटुकां तिणें प्रस्तूत केलीं. चुटुकां ल्हान आसली तरी त्या चुटुकांनी आसली सकत विशेष. वृत्तेन ती शिक्षकी तिका साहित्य भोव आवडटा. साहित्याची रूच साकोवंक कितली बसां बदलूंक ती तयार, कितल्या बस स्टॉपांनी रावूंक ती तयार. आमच्या मोगाची फ्लाविया अर्बुकाक पुत्तूर तिका हांव आतां मुखार आपयतां तिजें चुटुकां कवनां प्रस्तूत करूंक. देव बरें करूं जयर. आतां मानेस्त हेमाचार्य आनी सलयांच्या विशयांत एक कविता वाचली. ती तो परत सवाल घालता सल्यांकच, तुजी सफाई कशी उरता, म्हाका आणखी सभारती आसात म्हणून अशें. हांवें बरयली कविता ही आसा स्त्रियेच्या विशयान. ह्या स्त्रियेच्या कळवळ्या विशयांत एका फुलाक सरकन. पोरणींच कविता आतां तुमच्या मुखार सादर करता. फुलां सरतात, फुलां सरतात, फुलांत चलयो स्त्रियोय सरतात. फुलां सरतात, फुलांत चलयो स्त्रियोय सरतात. देंट बावून जडार सकत मोडून जिवांत, पाकळ्यो जोडोवन मातयेन साक्रिफीस वावून जिणेंत. घेवून उंकळ सुतार जिवीत रिस्केर घालून, सोबोंक गुंतून सुवेर काळजांबाल्यांनी तोपून. फुलां सरतात, फुलांत तसल्यो स्त्रियोय सरतात. बावून सुकोवन फांट्यार निरास देदेस्पोर जावन, येसी कुडांनी करून पिचार स्वास दांबून धरून. तापून कोटपून वताक उज्या दावेक शिजोवन, मोल्यांत लिपोवन आडोसाक रांदपाकुडा मुल्यांत झरोवन. फुलां सरतात, फुलांत चलयो स्त्रियोय सरतात. लोळोन इमाजी मुळान अधिकाराच्या पायांनी मस्तून, व्यस्त आकर्शीत कच्छान बूक तांबोंची बोंबीन जावन. पुरजुळण हेरां खातीरच साखरेन मेतेर जावन, विसरून कुद्दू आपणाकच आपले माणूस होगडावन. फुलां सरतात, फुलांत चलयो स्त्रियोय सरतात. देव बरें करूं. पोखरी चल्याक खूब जोराची मौनपणाची जाप आमच्या प्लवीबाईन दिली. भोव साद्या रितीन तिणें कविता प्रस्तूत केली जाल्यार उतरां विशेष घालूनात, तांत्रिकता टेक्निकॅलिटीज विशेष वापरूनात, जाल्यार संप्यापणांत कशें सोबीत कविता रचचें. भोवशा ती बऱ्यान जाणा. आमचो किन्नी गोळचो कवी जोस्सी आसा तो विशेष सॉफिस्टिकेशन हाडना जाल्यार गांवभर 4 गांव 12 गांवभर ताचें नांव जालां. भोव आकर्शीक जिणयेची सतां उतरां सवें संप्या उतरां सवेंच कितले आपुरबायेन गुंतूंक जातात म्हणल्यार एका ताच्या निदर्शनाकाल. भोवशा असलीच एक शैली आसा आमच्या 4 बसां बदलून हांगा पावलेल्या प्लेवीबाईची. प्लेवीबाई तूं अशेंच येवनूच राव. आमकां तुजो सांगत भोव गरजेचो. तुज्यो हांसो, तुजें दोदोशी मौन आमकां भोव आवडटा. मुखली एक कवयत्री आसा हाचे लागीं हांवें वळख सांग म्हळें, तुजी वळख धाड म्हळें. म्हजी कांय वळखच ना, हांवें कांय केल्लें ना.
हांवें बरयल्लें विशेष ना, हांवें आतां सुरू केलां मात्र म्हणाली. आमच्या ग्रुपाचे बहुशा दोगां तेगा यंगेस्ट मेंबरा पैकी एकली पोर ताकोडेन जाल्ल्या कवी गोश्टीन तिणें ल्हानशें 4-5 वळींचें एक कवन प्रस्तुत केलें. त्या ल्हानशा कवनांत तिका कितली शाती आसा, मुखार तिणें मन केल्यार इम्प्रूव केल्यार कितली बरी कवयत्री जावी येता म्हणलें बगलें. भोव तरणाटी हस्किऱ्या तोंडाची लक्षिल्या पलडक्याची प्रतिमा क्लारा आतां तुमचे मुखार. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजो प्रणाम पाठयता. मोडे लासून गेला उजो पालवाला, मोडे लासून गेला उजो पालवाला, मुरमुर मुरमुरून आसा, त्या मुरमुऱ्या मध्ये मूर येवन आसा. रुकार बसल्या गिदाच्या नाकाक ती मूर मार नसा, रुकार बसल्या गिदाच्या नाकाक ती मूर मार नसा. आशेसवानी बुके सोपडी ताका येवन आसा, आशेसवानी बुके सोपडी ताका येवन आसा. पूण कितें करतलो बावडो, तातूं हाडा मात उरल्यात. मोडेल आसतना पावस आयलो तर अर्दे बाजले मांस खावंक मेळटे, मोडेल आसतना पावस आयलो तर अर्दे बाजले मांस खावंक मेळटे. हे गिदाचें रुदान. देव बरें करूं. वा बा. तिचें कवन मोठवें आसा तरी अर्थांत गुंडाय आसा आनी तिणें दिल्ल्या प्रतिमे इमेजरींत गिदाक मूर म्हणटना आमच्या नाकाक येयल्ली बाजिल्ल्या मांसाची मूर लक्षात अशें तिणें तो अनुभव रिक्रिएट केला. तुका बरें भविश्य मेळटा, मुखार तुजी वळख तुवें धाडची नाका. तूं अशीच कवनां बरीशी जाल्यार आमकांच ऑटोमॅटिकली तुजी वळख मेळटा. आतां मुखलो कवी आसा, आंज बडव्यां सारको कवी तो. आमी वांजेलांत वसतना थूर बेंतां वाजोवचें आंज बडव्या विशयान जायतें वाचलां. आमच्या मदें एकलो कवी आसा, थूर बेंत वाजोवचो. पीटर डिसोजा, पेद्रू प्रभू ताकोडे, पिट्टू ताकोडे, पिट्टाम, सोजाम, प्रेम कुमार असल्या नांवांनी ताणें बरयलां. आतां पेद्रू प्रभू नांवान बरयता. आकाशवाणीचेर कविता प्रचार जाल्यात. वृत्तेनी एक क्रशीक पोर जाल्ल्या कवी गोश्टींत ताच्या संगीतान ताणें भोव सजयलां. तशेंच ताजी उतरांय आकर्शीक अपुरबाची असतात. आतां आमच्या मुखार मानेस्त पेद्रू प्रभू. हांगासर हजरासच्या सरसमेस्तांक नमस्कार. सूर्यो आनी दर्यो सर्व कवींक आनी बरोवप्यांक लागीं हाडची एक विशेष प्रेरण. तांतल्या तातूंत सूर्यो सकत जाल्यार दर्यो साबारांक दिसपडतो ग्रास, प्रत्येक जावन मोगरांक. आनी म्हाका एक मोगराचें एक ल्हानशा दुबळ्या मोगराचें एक पिंतूर म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें. देखून हांवें ही एक कविता बरयली. मोगर व्हड व्हड आसात, तुमी जाणात. दर्याक गेल्यार कळटा थंयसर घुंड दर्याक मोटर बोटी घेवन मस्त मासले पागून हाडून ग्रेस्त जाल्ले मस्त मोगर आसात. पूण दुबळे मोगर जे दर्या तडीर कोमटांनी जल्मतात आनी तशेंच तांचें जिवन कुर्ल्यो गी खुबे गी इंसून ते दीस सरतात आनी धाकट्या तांच्या दोणींनी दर्या तडींनी वचून तांचें पोट भरतात. त्या दीस तांणी जर तर पागून हाडलें तांकां पोटाक कांय तरी आसा, नातर तांकां कांय त्या दिसाचें पोट मेळना. तसल्या एका मोगराची एक ल्हानशी कविता हांवें बरोवंक धरली आनी ती आसा, ह्या कवितेचें नांव सागोर आनी मोगर. केन्ना हांव मासली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोळ्या मुखार धांवता. केन्ना हांव मासली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोळ्या मुखार धांवता. फंत्यार उठोवन सदांच्या सवयेर सूर्य उदेवच्या आदींच दर्या देंवता. सूर्य उदेवच्या आदींच दर्या देंवता. दर्या गाज विचित्र आवाज काळजा मनांत भिरांत सरता. बत्ती आसता लारार लार मारून ग्रासूंक येता. ल्हान पाती दोण म्हजी फुडें वचूंक त्रास जाता. केन्ना हांव मासली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोळ्या मुखार धांवता. व्हड व्हड मंज्यो स्विंपून म्हज्या बगलेन पाशार जाता. उदकाचेर ओरो पडटा दिसता त्यो म्हाकाय ओडटात.
राशीनी फेंड उडता म्हजी धुवण रोकडीच लिपता हट धरून घट सांबाळता आनी माशली धरच्याक फुडें वेता केन्ना हांव माशली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोळ्या मुखार धांवता केन्ना केन्ना धुवण म्हजी सुळयेक सांपडता आनी गिरगिटे बरी गिर्र करून गुवंक लागता बायल भुरग्यांचें वदन म्हज्या दोळ्यां समोर येता दनपार परतता माशली घेवन घरा पावचे बायल राखता केन्ना 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 म्हजी धुवण सुळयेक सांपडता आनी गिरगिटे बरी गिर्र करून गुंता बायल भुरग्यांचें वदन म्हज्या दोळ्यां समोर येता दनपार परतता माशली घेवन घरा पावचे बायल राखता केन्ना हांव माशली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोऱ्या मुखार धांवता अरे रे म्हजी धुवण अशी कित्याक गुंता सुळयेक सांपडल्या खिणान सागरा थळाक पावता कारवी हांव हारवून सना उदका लागीं झुजता दोणींतवन भायर उरता आनी उपयून तडीक पावता केन्ना हांव माशली पक्षाक दर्याक देंवता तेन्ना म्हजीच मरणा सवळी दोळ्या मुखार धांवता देव बरें करूं पेत्रू दट्टू तू केदळ म्हणे पेत्रू दट्टू तू मोगरा उट्टू माश्टी धरून गेला गे स्पश्ट जालें म्हाका मोगरली तुजी फ्रेंड्स आसात गे ओके मोगरली फ्रेंड्स असल्यार भोव बरें माश्ली एक उपकारता पूण पेत्रू दट्टून कवन व्यक्त करतानाच कळ्ळें म्हाका वय गेला तांच्या वट्टू हाका इल्लेशें अकलास आयल्या जिवाचे हांगा आमच्या तोल्यांक ऑफिसान बसून एसी रुमान बसलेल्यांक मरणाची सावळी तेणें दिसना बॉसान दिवच्या गाळीनी दिसता पूण ताका माश्ट्याच्या जाळीनी दिसल्या आतां भोव अपुरबायची उतरां मनेस्त पेद्रू प्रभू आतां दोग जाण दांती आसात तातूंत दोगी दांती आयल्यात की एकलो मात्र आयला एकलो दिसता म्हाका ओके तर त्यात दांतीक व्हडल्या दांतीक आपयता हांव हे दोगी दांती आनी एकलो दांती येवना धाकटो दांती येवना येता म्हणटालो वो धाकटो गे ओ हो जिवा ओके 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 सॉरी सर बक्षी सर तुमची साधना पळोवन आमी तुमीन व्हडले गे म्हण चिंतलें जायते आतां इस्कॉलांत शिक्षक वाड्यांत गुरकार वेदीर कार्यनिर्वाहक टीव्हीर निरूपक उलोवपी बरोवपी कवी अंकणकार नाटकांनी फिल्मांनी नट निर्देशक उतरांनी बरपांत जावं ललिता असतास ऑल्वी पेर्नल याने ऑल्विन दांती पेर्नल तुमचे मुखार ताका तुमी पळयनातलेले वळखनातले कोणी आसचे नात खंय गेल्यार तो मेळटा मार्गार वचा टीव्ही ऑन करा कार्यक्रमा वचा सैऱ्यांगार वचा खंय ताका पळयनासतना आमकां एस्केप करूंक जायना सुर्याच्या उपरांत ऑल्विन दांती पेर्नालाक पळयचेच पडटा आमी आतां भोव अपुरबायचें कवन ताणें ताकोड्यान प्रस्तूत केल्लें ताका त्या सुंदर कवनाक हांव अभिनंदन पाठयता आतां तुमचें आयचें कवन प्रस्तूत करूंक उलो दिता मनेस्त ऑल्विन दांती पेर्नाल बरें परवा बुधवारात हांव न्हू करेज त्या खातीर हांव खंय सरी आसता सांजेर बारांत आसता परवा हांव कांट्याचेर नियाळ जाता त्या खातीर कवितेचें नांव आसा कांटो आतांच्या पिळगेक कश्ट कांटे कुटे तोपली दूख कितेंच कळीत ना आतांच्या पिळगेक कश्ट कांटे कुंटे तोपली कसलीच कळीत ना कांट्याची वळख सयत ना सलच्या फुडेंच मोचे सलच्या फुडेंच मोचे चलतना मोपेडकार रित्या पांयांक कांटे तोपचे कशे स्टोनलेस तांदूळ बोनलेस मांस कांटेनातली मसली स्टोनलेस तांदूळ बोनलेस मांस कांटेनातली मसली ताळ्याक कांटे शिरकोवचे कशे वेळ पळोवचे शिकचे फुडें वेळा महत्व कळीत ना तरी वेळ पळोवचे शिकचे फुडें वेळाचो महत्व कळीत ना तरी हाती वाचा तेवी कांटेनातली हाती वाचा तेवी कांटेनातली कांट्याची महिमा कळची तरी कशी आलतारे जाग्यार टीव्ही आलतारे जाग्यार टीव्ही उलटी एकोड्या किळ्यार उमकळसो कुरीस उलटी एकाच एकोड्या किळ्यार उमकळसो कुरीस तांतूय जिवान जेजू तांतूय जिवान जेजू
कांट्या मुकुट देखनातल्या भुरग्यांनी कांट्याचो मुकुट देखनातल्या भुरग्यांनी कांट्या विशीं चिंतचे तरी कशें. देव बरें करूं. वा वा आलवेंदांती पेर्नालाची शाती ताच्या उतरांनी ताच्या ऑब्झर्वेशन्स ताणें भोव अपुरबायेन संगती ऑब्झर्व केल्यात त्यो सांगाता विणल्यात आनी भोव अपुरबायेन प्रस्तुत केल्या. पोरताने ताकोड्यांत पटाकी पटयल्ली आज किन्ने गोळीन ती पेर्नालच्या दांतेन गर्नाल मारली. आता मुखली कवयत्री भोव खुशी म्हाका आमच्या किन्ने गोळीची म्हण सांगूंक जॉयस 2013 ಇಸ್ವಿಯಂತಿತ್ತ ಕನ್ನಡಂತ ಕವನಸೋ ಬೂಕ್ ತಿನೆ ಪೈಸ್ ಕೆಲ ಅವಿತಿರುವ ಅರಿವುಗಳು म्हणलो अपुरबायचो बूक. आता फाटल्या 2 वर्सांनी कोंकणींत बरोवंक हांव प्रयत्न करना आसा म्हणटा ती तिजें पयलें प्रयत्न आतां तुमच्या मुखार प्रस्तुत. म्हजें कवन जावन आसा तेंब्याची आवक. आज पयले फावटी मासा रक्ता तेंबो बोईम पडलो. आज पयले फावटी मासा रक्ता तेंबो बोईम पडलो. घेवन हाती ना दिसत्या सक्तेची हातेराम. सोलोंक वाट तेंबो सुकता पर्यान. सोलोंक वाट तेंबो सुकता पर्यान. आतां आरंभ तांचें संवसारी पैण. आतां आरंभ तांचें संवसारी पैण. तन मन म्हणल्या सक्तेच्या मिनातेन. प्रकृती सहज शगुणांनी कुटसून गुणसून बागसून आनी कळवून. फकत तो उस्वास आसता पर्यान जीव जीव जीव. पोटाक पडलो मार मतीच्या वडण्यांक वजयल्ल्या आवाजाक. पोटाक पडलो मार मतीच्या वडण्यांक वजयल्ल्या आवाजाक. हातांनी पांयां सवे सुरू जातात विविध तरांचे नास आनी वेस. फकत उडकणाचे पांय तख्ता म्हणसर. फकत उडकणाचे पांय तख्ता म्हणसर. सुखाक तपतना बलो सुखाक तपतना बलो त्या ना दिसत्या सक्तेन दिंबी घालयल्ली पातयेवंक अजाप म्हणल्या सक्तेक. आनी सुरवातली पट्टी पट्टी संभाशणां. फकत तंब्याची ऊब निवता पर्यान. तंब्याच्या वडतांत जैतान केळिल्ली क्रिया आनी प्रतिक्रिया. तंब्याच्या वडतांत जैतान केळिल्ली क्रिया आनी प्रतिक्रिया. आतां आपलें केळ संपोवंक हुंबरार येवन पावल्लीं. जिणये झुजांत आसली संतृप्ती. जिणये झुजांत आसली संतृप्ती. फकत जिणये पूर्णविराम पडटा म्हणसर. फकत जिणये पूर्णविराम पडटा म्हणसर. देव बरें करूं. जॉयस बाई तुवें कोंकणींत बरयलेल्या कवनांचे तुमचो अनुभव ह्या कवनान दिश्टीक पडटा. कोंकणींत बरोवनूच रावया आनी तुमच्या तोन बरीं कवनां उदेवून दीत आनी आमच्या किन्नी गोळीक आनिल्लें नांव मेळोवन दी म्हण हांव म्हजो स्वार्थ व्यक्त करता आनी तुका बरो फुडार मागता. आतां मुखली कवयत्री हिच्या विशयांत हांवें 2 उतरां सांगजेस. आमच्या पोएटिका ग्रुपाचो नवीन पिरेरा तो कूड जाल्यार सालोमीबाई ओत्मो. जायते फावटी कितें म्हणी बरय म्हणून आमकां ती पर्सनल मेसेज घालता. कित्याक बरय नाय कितें म्हणी बरय आनी सगळ्यांक प्रोत्साह करता. हो ग्रूप जिवाळ उरोवंक ती कारण. कंप्युटर शिक्षकी ती चित्रां पिंतुरां प्रकट करन कोंकणी कन्नडी बुकांनी पिंतुरां प्रकट करन ती तिणें पयले फावटी ती फायज जाली. उपरांत बेसेंट कॉलेजीन डिग्री जोडली. CODP संस्थांत काम केलें. कंप्युटर एप्लिकेशनांत स्नातकोत्तर सनद जोडली. पूण साहित्यीक क्षेत्र कविता चिकणी कथा विडंबन हे तिका भोव आवडचे विशय. 200 वयर तिणें कविता लिखल्यात. सुरवेर पळयतना ही सालोमीबाई कोण म्हण आमी चिंतलें. उपरांत तिच्या कवनांनी थोड्या फावटी जगलाण्यांत मारचे आमी देखले. जायतीं तिका इनामां मेळ्ळ्यांत तिच्या इनामाची पट्टी वसूंक गेल्यार जेवणाक मागीर वेळ जायत. ड्रॉइंगांत काणयांत बायबल क्विजांत जेलो रखणो उजवाड सेवाक कोंकणी पत्रांनी तिचे लेखनां पायस जाल्यांत. जायत्या पत्रांनी तिणें सेवा दिल्या. तिची पिंतुरां प्रगट जाल्यांत. पूण प्रमुख जावन आमचो ग्रूप आमचो पोएटिका पंगड जिवाळ दवरूंक ती एक प्रमुख कारण. आतां तुमचे मुखार सलोमीबाई. सलोमी. देव बरें करूं. डॉक्टर जॉयर
सर्वांक बरी सांज मागता. कवितेचे नाव पोरणे साते. ओत जळूं पावस पडूं म्हज्या सात्या भितर ये पुता. ओताक चलोवन भाजा नाका, पावसाक वचून भिजा नाका. शेळ जावं कोंकली येवं न्हीद नासता जागो रावून. काळजान म्हज्या आरावन धरून आस्पत्रेक तुका वावयले. पेल्या घरा पांय धुवन दीस रात थिंपी गिलोवन आशा तुजी थांबयली, बरी खाणां खावयली. पयशे नासता रीण घेवन माद्रीन गेल्या शाळाक धाडून. बरो फुडार दिलो रे तुका, पेल्या घरचे दुवेक हाडून. पावस येवं वादळ वालों एकाच सात्या भितर राव्या पुता, भिजय नाका. सातें पोरणे जाला तरी मोडच्या फुडें सांबाळ पुता. गुजरी घरांक दिव नाका. देव बरें कर. जिविताची नाजूकशी बोगणां आपल्या सोबीत उतरांनी गुंची सकत सालोमी मिया पदविका आसा आतां. आनी तिची उतरां आनी तिजो ताळो भोव संपो जाल्यार तिच्या कवितेंतली सतान जग लाण्या परी भळादीक आसतात. आतां मुखली कवयत्री आसा, पयशिल्ल्या नखरे तावन आयल्या ती, पूण कले नखरे ती करना. भोव सोबीत सेल्फी ती आमकां धाडन तांतू तिची कावनां पळयता आमी. पन्नासा वयर चड कविता लेखनां आनी सदांय ती जिविताक सरी जाल्लीं उतरां वांटता आमचे सांगता. बुके, क्राफ्ट्स, मॅगझिनां, इन्विटेशनां विन्यास करचो तिजो हव्यास. आनी त्या विन्यास केल्ल्या सोबीत कार्डां भितर थोडे फावटी तिची सेल्फी आसता. त्या सेल्फीच्या वयर एक कावन आसता. आतां तुमच्या मुखार लविटा डिसोजा नखरे. देव बरें कर सर. तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा झगडें. खाजरा पयलेंचे दीस मोगाचे, उरिल्ले दीस जातात रागाचे. खाजरा पयलेचे दीस मोगाचे, उरिल्ले दीस जातात रागाचे. उपरांत येतात ना सोंसणेकायेचे, अकरेक दीस जातात झगड्याचे. उपरांत येतात ना सोंसणेकायेचे, अकरेक दीस जातात झगड्याचे. बायलेन सांगचें गोवाक जायना, गोवान सांगचें बायलेक समजना. बायलेन सांगचें गोवाक जायना, गोवान सांगचें बायलेक समजना. एकल्याचें तोंड एकलो पळयना, हांच्या मदें भुरग्याचें भविश्य उगडासना. एकल्याचें तोंड एकलो पळयना, हांच्या मदें भुरग्याचें भविश्य उगडासना. झगडें कुटुंबाच्या नासाक कारण जाता, मोग मायपास लिपोवन दवरता. झगडें कुटुंबाच्या नासाक कारण जाता, मोग मायपास लिपोवन दवरता. हांव म्हणल्यार स्वार्थान जिवीत मुखारसून वेता, जिवीत सगळें झगड्यांत अखेर जाता. हांव म्हणल्यार स्वार्थान जिवीत मुखारसून वेता, जिवीत सगळें झगड्यांत अखेर जाता. जिये जय जोड्यांनी मोगा जिणें, एकामेका सांगून जियोंक जायना तुजे विणें. जिये जय जोड्यांनी मोगा जिणें, एकामेका सांगून जियोंक जायना तुजे विणें. बरोवन वमतोंदी मोगा जर, दिवन सांगाता मोगा बस. बरोवन वमतोंदी मोगा जर, दिवन सांगाता मोगा बस. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लविटान एक बरें ऑब्जर्वेशन केलां खाजारी चोड्याच्या विशीं. आनी लविटाचें हांवें पळयलां, ताका एक ओडणी आसा, ताका बरयजे म्हणून एक ओडणी आसा. ते फेसबुकांत इंस्टाग्रामांत आमच्या ग्रुपांत भोव सोबीत विन्यास करून ते कावान बरयता. अशेंच बरोवन मस्त ताचें थंय इम्प्रुवमेंट आयलां. बरीं चिंतनां ते आमच्या लागीं वांटून घेता. पूण लविटा आमच्या जोडी आंगाशची सर्व तूं मस्त कंत काडनासाय म्हण गोत आसा, पूण आमी पुरे आसा पळय, तूं मस्त धाकटें भुरगें तें ताका हांवें समाधान करच्या खातीर सांगचें, आमी जोड्यांनी लढाई करची, मांद्री सोडयता म्हणसर मात्र.
ना भुरग्यांनी टेन्शन करचें नाका. मुखली कवा येत्री पयस तावन आयल्या 400 किलोमिटर पयस तावन ती आयल्या. हांवें मार्गार पळयलें हांगा येवचें तिका पळोवन हांवें चिंतलें कोण शेट्टींचे चेडू म्हणून. मागीर मांडो पंदा गेलो आयलो पर म्हणचे जाल्यार एका असो म्हणे दितो. आमच्या मोगाची जॅनेट बाई गांवांत आंबेबळची आतां आसा जाला हळ्ळी बेंगलोरांत. आमच्या ग्रुपान सदांय बरे विशय ते बरयता. मोगाच्या न्हू निमाणे 4-5 कावी मात्र आसात. सडीत मुगदले आतां आमी निमाणे हंतर आसा. जॅनेट बाये विशयान सडीत आमकां गुर्तू ना पूण तिणें सांगूंक येना हांवें विसरतना. पूण आमकां एक गुर्त आसा विशय संगती बरें चिंतप वांटून घेवची तिका एक वर्तें देणें आसा. बऱ्या रितीनी बऱ्या उतरांनी बरी चिंतना ती सदांय आमकां सांगता. थोडे फावटी भूतबाळी सांगता आमकां ती. आतां आमच्या मुखार पयल्या फावटी बेंगलोर तावन ह्या कवी गोश्टी खातीर ते किन्नी गळी पावलेली आमच्या मोगाची जॅनेट प्रेसिल्ला वाज तुमचे मुखार. देव बरी सांज दिवन समेजता. म्हज्या आयच्या कावणाचें शीर्षीक जावन आसा मनीस कित्याक बदल्ला. देवान हो संवसार परत्या मोगान रचलो. वर्णूंक जायनातले तितलो सुबीत आसलो. मनीस राय जालो राजवट चलय लागलो. आज रचणाराक विसरालो आपुणूच देव म्हणा लागलो. म्हजें सवाल मनीस कित्याक अशें बदल्ला. समजोनी बुदवंतकाय जाणवाय भरलेली. मोग मायपास बांदावपण विस्तारली. भाई भक्त शांती नीत धदोशी आसली. आज ही बरी मावल्यां दिसना जाली. देखून म्हजी मोत विचारता मनीस कित्याक इतलो बदल्ला. सोरी नाका मारी नाका फट सांगा नाका. उपादेश पाड कोणाकी चिंती नाका. सक्रामेंत गळशी पावोंक ससाण सुका. आज आमकां हें सकट आयकूंक नाका. परत्यान तेंच क्वेश्चन मनीस कशें इतलो बदल्ला. एकामेकाच्यो गरजो समस्यो आपणाच्योय म्हूण लेखतालो. बॉक्साने दिवंक आनी विसारूंक तयार आसतलो. शेजारा समाजेंत देखीवंत जावंक आशेतालो. आज आपूण आपणाक देव समेस्तांक चिंततालो. मनांतच विसरता मनीस स्वार्थी जावन कित्याक बदल्ला. उत्तम शिक्षण नव्यो रुली जारी करता. बुदवंत जावन नवे सांव सोदून काडटा. जिवितांत जिनिये सालीन आधुनिकपण हाडटा. आज पळय आधुनिकाताच्या नांवार नालिसाय चडटा. फरत सवाल मनीस बुद्ध जावन कित्याक बदल्ला. सवालां सुमार दोस्तात मोतीक वटकोन आसता. मनीस कसो बदल्ला केदाळा बदल्ला कितलो बदल्ला. आखरेक तेंच विसरता म्हजी मोत मनीस कित्याक बदल्ला. मोगाच्यानो बदलावन गरजेची. ती आमकां ह्या कोणाकी बाधक करिना जावं ही म्हजी अपेक्षा. आमी जियेया हेरांकी जियोंक सोडया. ह्या कवी गोश्टीन कवन वाचन करूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्यांक हांव मान बगयतां आनी आमच्या पोएटिका कुटुंबाक सव बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जॅनेट बाई पयस तावन तितल्या पयस तावन आयिल्ल्या जॅनेट बायेक आनी तिका ड्रायव्ह करना आपूण हाडलेल्या तिच्या न्हवऱ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सांगात असोच आसो. आतां मुखलो कवी आसा ताच्या पयले मुखल्या कविकेच्या पयले हांगासर आसात आमच्या मोगाचे मानेस्त मनोहर कामत रेजिस्टर कोंकणी साहित्य अकादेमीचे. तांची उपस्थिती हांव एक्नॉलेज करता तुमच्या समेस्ता मुखार. भोव संतोश जाले तुमी आमचे मदें आसलेले आमकां मामा. मुखलो कवी वृत्तेन 20 तंत्र मांड संभाळण संस्थांत जायती सेवा दिल्या. पोएटिका ग्रुपांत भोव ॲक्टिव्ह.
जायत्या कवितेंक एरिक ओजिरेन ताळे बसयल्यात. कोंकणी शिबिरां कामाचाळ्यांनी भुरग्यांक माहेत तरबेती दिता, संपन्न व्यक्ती जावन सेवा दिता. नाटकां बरयल्यांत, माणसोबाण संस्थ्यांत समितीचो सांदो जावन आसा. मानेस्त रॉनी क्रास्ता केलराय आमच्या पोएटिकल ग्रुपांतलो एक उर्बेस्त आनी जबरदस्त सांदो तो. आतां तुमच्या मुखार मानेस्त रॉनी क्रास्ता केलराय. समेस्तांक नमस्कार. म्हजी कविता हांव भक्त. ही कविता असो भावार्थ सांगना, तुमी जावन चिंता, हांव कोणाक सांगता म्हणे. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टी गेशी ह्याच जपान बुडलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टीक येशी ह्याच जपान बुडलां. आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें, आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें. बरगोळान सुकलेले जिणे वाटेर, बरगोळान सुकलेले जिणे वाटेर तुज्या पावलांक दिश्ट लावन थकलां, तुज्या पावलांक दिश्ट लावन थकलां. फुडाराची फण्णां हुंकूंक नात केन्ना, फुडाराची फण्णां हुंकूंक नात केन्ना. उंचा हे सपनां सपनेक ना केन्ना. आतां काळ्या किट्ट मोडा मदें, आतां काळ्या किट्ट मोडा मदें रुपयाळी देग सोदून फिरलां. आतां काळ्या किट्ट मोडा मदें रुपयाळी देग सोदून फिरलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टी गेशी ह्याच जपान बुडलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टी गेशी ह्याच जपान बुडलां. आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें, आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें. किंकराटेन दाटदेल्ले काना पावळेर, किंकराटेन दाटदेल्ले काना पाळवेर तुज्या फुसफुशांक खीर करशेवण खिरलां. किंकराटेन दाटदेल्ले काना पाळवेर तुज्या फुसफुशांक करशेवण खिरलां. मोगाचे आवडे घोटूंक नात केन्ना, मोगाचे आवडे घोटूंक नात केन्ना. जैताचे पावडे सोडूंक नात केन्ना. आतां सुकान तुटपी जिणे मदें, आतां सुकान तुटपी जिणे फुडें भरवशा किरण आवडेन फसलां, भरवशा किरण आवडेन फसलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टीक येशी ह्याच जपान बुडलां. आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें, आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें. करपून दपटाल्ले जिणे पैनाक सावटा आसरो आवडेवन आटलां. करपून दपटाल्ले जिणे पैनाक सावटा आसरो आवडेवन आटलां. भगणाचें भांडें भोंगूंक ना केन्ना, भगणाचें भांडें भोंगूंक ना केन्ना. चिंतनाचें सातें दोडूंक ना केन्ना, चिंतनाचें सातें दोडूंक ना केन्ना. दुखीन अडचल्ले चिंतनाचे सुटकेक, दुखीन अडचल्ले चिंतनाचे सुटकेक दीस रात झरून उरलां, दीस रात झरून उरलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, केन्ना दिश्टी गेशी ह्याच जपान बुडलां. आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें, आयक मागणें म्हजें दी दर्शन तुजें. दुखीन सडपडच्या संदान संदार, दुखीन सडपडच्या संदान संदार तुजे पोशेवणेक लंबेवन लजलां, तुजे पोशेवणेक लंबेवन लजलां. हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां, हांव भक्त तुज्या तपाक बसलां. देव बरें करूं. भोव अपुरबायची बास मानेस्त क्रास्ताम. तुजे क्लासीक भुरगें सगळें म्हाकाय तरबेती घेजे म्हण बगलें, कित्याक तांतले सबार शब्द उपयोग करूंक हांवें नेना, थोडे कश्टांनी अर्थ जाले. भोव अपुरबायची बास, उंचल्या मट्टाची बास तुजी, तुजे तोंड आमी शिकोवंक सादी जावन दी म्हण मागता. मुखले आतां निमाणे 4-5 कावी उरल्यात, तातूंत थोडे भोव नामनेचे कावी आसात. आतां हांव आपोवणें दिता. एक ल्हान प्रायस उंचलें सदन करूंक पावलेलो एक व्यक्ती, तो एक आमचो सचिन तेंडुलकर म्हणी येत कोंकणीच्या मट्टाक. ताकोडेचो गांवांत ताका दुसरे नंबर आहले, पूण ताणें हाडलेलें ओरिजिनल कवर इतलें काही पात म्हणून ताका बेन दिसलें, म्हाका चड बेन दिसलें. ताजें देखून आमी लायट घालें, इल्लो सोडा आनी घाललेलें लायट केलें ताजें कवन, देखून इल्लो ताका उपरांत दवरलो. भोव ल्हान प्रायर, भोव उंचली साहित्य मट्टान सेवा दिल्लो. फाल्गुणीचो वाळो काव्याक अकादमी प्रशस्ती जोडलेलो. पेटनोळी चुटुका
मित्र मिश्यो पुढच्या पहिल्यांत मित्र असो संपादक जाल्लो, 250 वयर पदार असलेलो, 12 संगीत कवळ्यावर असलेलो, मानेस्त लॉयड ऑस्टिन रेगो ताकोडे और लार तुमच्या मुखार. देव बरें करूं. हांव नास्तीक कवी म्हणून हालवे दांते केदाळे सांगते आसता तकले येते आसता कारण देवा विशयांत थोडे जायती कविता बरयली, पूण हांव निजायकी भक्तीक आज सकाळी मिसाक गेल्लो आनी आज देवाचें उतर भोव गुणायन आयकल्लें आनी त्या शर्मावार ह्या जाका म्हणालो आयचें वाचप महात्मा गांधीक भोव चड आवडिल्लें, चड प्रभाव पडिल्लो वाचप म्हणून. त्या उपरांत म्हणजे ती एक कविता उदेली आनी ती आतां तुमच्या मुखार वाचूंक आश येता. ताच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक वेचे मनशा, ताच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक वेच्या मनशा, पयलें तुज्यांतलें आडें काड. गांवांतलो कोयर जाडून रास केलचे पयलें तुज्या घरांतलें मोडें काड. ताच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक वेच्या मनशा, पयलें तुज्यांतलें आडें काड. गांवांतलो कोयर जाडून रास घालचे पयलें तुज्या घरांतलें मोडें काड. वोट नोट दितल्यांक मात्र दिवं नाका ससाई, वोट नोट दितल्यांक मात्र दिवं नाका ससाई. गुरू व्हरतो सीस न्हय, देश व्हरतो तूं न्हय आसूं सतराई. कुड्ड्यान कुड्ड्याक वाट व्हरची करी नाका पिसाई, कुड्ड्यान कुड्ड्याक वाट व्हरची करी नाका पिसाई. कणयेंत पडत परजे राज लागींच दिसता आपाय, कणयेंत पडत परजे राज लागींच दिसता आपाय. आपाय बाबा. तुजे पाडतीसो जातीसो मात्र मोग करशी कितें फोन तुका मेळत. तुजे पाडतीसो जातीसो मात्र मोग करशी कितें फोन तुका मेळत. दुडवारे वेर धर्मा वेळेर बांदशी रावळेर बेगीनच तें कोसलोन पडत. बरें रूख बरें फळ सृश्टेचें हें नियम, बरो रूख बरें फळ सृश्टेचें हें नियम. तुकाय हें लागू जाता मोती आसूं संयम. काळजांत घात तोंडांत गीत लिपना रे कायम, काळजांत घात तोंडांत गीत लिपना रे कायम. पोकळी तुजीं भाशणां फळ दिनांत कायम, तुजीं भाशणां फळ दिनांत कायम. भक्तां एकतार मिडिया दळबार थोड्याच दिसांक तोंडार, भक्तां एकतार मिडिया दळबार थोड्याच दिसांक तोंडार. ससनाक तुका बरें करता काळजांतलें बरें भंडार. उलय रास उलय रास सलय राज तुजोच हो अवकाश, उलय रास सलय राज तुजोच हो अवकाश. पूण पाटींच पळोवन मुखार वेशी शेवटत लय सवकास, पूण पाटींच पळोवन मुखार वेशी शेवटत लय सवकास. कितले दीस बदलून वेस बोंगयतलय तूं बांदपास, कितले दीस बदलून वेस भोगतलय तूं बांदपास. तुजो देवूय पाटींच पळयता, तुजो देवी तूं पाटींच पळयता तुवें सोडटाना उस्वास. तुजो देवी पाटींच पळयता तुवें सोडटाना उस्वास. कवीचें उतर हें. वाकणे तुका लारा. हांवें सांगलें सचिन तेंडुलकर म्हणून ताच्या उतरांनी ताची छाती विंगडच त्याच खातीर तो 250 पदां बरोवंक पावला. ताच्या पदांनी एक कवित्व आसता. आतां निमाण्या हंतर आमी पावल्या. आतां तुमच्या मुखार एक भोवशा आमच्या नवीन पेरेरी उपरांत विशेष बोगणा सांगता कावान प्रस्तुत करची छाती आसची कवयत्री माणिपालची कामांत वृत्तेंद प्रिंसिपल आदर्श ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स हाजी. आनी ती जिणे खुशीन कविता खुशीन तिका आसची उर्बा तिका पळयतानंत आमकां कळटा. तिणें उलयतानंत आमकां सुचता. तिणें एक कवन संकलन येदोळस प्रगट केला. कोंकणी कन्नडा इंग्लीश वीज अर्सो असल्या जायत्या जाळी तडांनी ती बरयता. एक बूक विमर्शो तिणें केला. रिसर्च आर्टिकल ती बरोवन प्रगट करता. आनी ती जावन आसा आनी निमाणें आसा तिणें बरयला मन जाती वयर तिका विशेष मोग. आतां कळ्ळें तुका म्हजेर कित्याक मोग म्हण. तुमच्या मुखार डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. थँक्यू डॉक्टर जोयर. हांव म्हजी कविता प्रस्तुत करतां. ताच्या उपरांत म्हज्या रंगाक रंग मेळयात.
रंग तो तासो उमो घेता नेंतुल्या बाळाचे गाल तामशे जातात. तो तासो उमो घेता नेंतुल्या बाळाचे गाल तामशे जातात. ताच्या दोळ्यांनी सर्गस दिसता. संतोष तो व्हरतो त्या बापयचो. संतोष तो व्हरतो त्या बापयचो दुवेक हातांत घेताना. हो हाका पटलून धरता. नव्या काजरी होकलेक सर्गस दिसयता. ताचे गाल तामशे जातात. खुशी त्या घरकाराची भरपूर. आपल्या राणयेक गोपांत धरतना. दुसरे पावटी सांगाना. भयणीक उपसून दिल्लो भाव रोडून थकता. दोळे तामशे जातात. पूण सुशेगाचो उस्वास तो सोडता. भद्र हातांनी आपल्या भयणीक उपसितना. दादलो तो जर इतलो मोग करता आपल्या चेडवांचो, धूव, बायल या भयण, आवयक हांव हांगा हाडिना, तर चुकता कोण? बापूय, भाऊ या घोव. ह्या सोबीत संबंधांत रंग कसो बदलता. ह्या सोबीत संबंधांत रंग कसो बदलता. कित्याक ह्या संवसारांत अत्याचार चलता. कित्याक ह्या संवसारांत अत्याचार चलता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. डॉक्टर फ्लेविया एक अडूक सत डॉक्टर फ्लेवियान एक भोव अपूर्वच्या एका अनन्य रितीन गुंतला आणि तुमच्या मुखार प्रस्तुत केला. आणि तिची बोगणां ती आमकां सुस्तातात तिच्या एक्सप्रेशनांत, तिच्या प्रस्तुतेंत, आणि आमच्या काळजाक ती पावतात. आतां निमाण्या हंतार आतां आसा आमी. आतां आमी पुराय कवनां वाचल्यार हॉलांत वाचता, जेवणाच्या कुडांत वाचता, या पयल्या माळयेर वाचता. हांगासर एकलो कवी आसा, बेडरुमांतय तो कवनां वाचता, कवनां बरयता. ताका मात तें अवकाश आसा, कित्याक ताजी पत्नी तसलीच कवयत्री. लढाई जाल्यार ती कवनांतच लढाई करतात. तांच्या बेडरुमांत वणोतिरी कवनांत आसात. मानेस्त हेनरी मस्करेनस, मूळ गांवान पुत्तूरचो, दोगां भुरग्यां संगी शाश्वीत फेरारांत वस्ती करता. वृत्तेन लूड्स सेंट्रल स्कुलांत हिंदी शिकयता. प्रवृत्ती चिकनी काणयो आनी कवनां. म्हजी कविता आनीक पुर्ती जावंक ना म्हण बरयलें ताणें. मुखल्या दिसांनी तो एक नवाडी कवी जावच्यांत आमकां जाल्यार अजाप ना. तुमच्या मुखार हेनरी मस्करेनस, हेमा पुत्तूर. थँक्यू डॉक्टर जॉयर आणि सर्वांक प्रणाम. समाजनसलच्या अनपेक्षित घटनांचेर ताच्या पाठभूमीर बरयल्ली कविता ही. हांव जावनच उरोंक म्हाका सोडलो ना. हांव जावनच उरोंक म्हाका सोडलो ना. संवसार उरतना म्हाकाय उडयलो. उजो पेटोवंक म्हाका सूड केलो. संवसार उरतना म्हाकाय उडयलो. उजो पेटोवंक म्हाका सूड केलो. उदक शिंपयतना हांव घासाऱ्यांतलो इंगलो जालो. म्हज्या आशेन न्हय, तांचे कुशेन. म्हज्या माथ्यार हांकार चडयलो. बिरोदा दिवन परतून पाटी येनाशें केलो. म्हज्या माथ्यार हांकार चडयलो. बिरुदां दिवन परतून पाटी येनाशें केलो. गुंडे वाटेर कांट्या शिळो धाडलो. म्हज्या मोगान न्हय, तांच्या गरजेन. मोतीच्या कोणशार घेवन आवंडो. मोतीच्या कोणशार घेवन आवंडो हांव जावन जिवचो दादोवन चल. दोशीनातल्या मरणा निदेंत. दोशीनातलेल्या मरणा निदेंत हांगासर तांच्या पैकींतलो कोणूच ना येवचो. कित्याक तांकां मरूंक न्हय, म्हज्या तसल्यांक मारन वाचूंक जाय.
देव बरें करूं. भोव अपुरबायची शैली आणि भोव अपुरबायची कवन हेमा सर. आमच्या किन्नी गोळींतले हेमाचारी असल्या बरी पुत्तुराचे हेमा. तुमचे कवना तुम्ही दोगांय पती आणि दोन फुग्गा दिसून आसात. आता ह्या दोगां जाणां मध्ये 26ನೇ कवन आता मुवत्तान थोड्यांनी म्हजेर आतां दुबाव करून सुरू केलो हो आमकां मांगा करता म्हण. आतां तुमच्या मुखार येता एक मानेस्त. तो उबो रावन हसयता, स्टँड अप कॉमेडी करता आणि ताणें येदोळूच कुसाळान दुखासर हसो म्हणलो बूक लिखला. पूण कावना करतना तो हसायचेच म्हणना. थोडे पटी रडयता, थोडे पटी दुखांनी बडयता, थोडे पटी आमची मनां कडयता. रखणो जेलो आमचो युवक पत्रांनी संदेश पत्रांत ताची लेखनां काणयो पायसल्यात. आकाशवाणी मंगळूरांत भाशणां, दायजे वर्ल्ड टीव्हीचेर 2 पटी 2 घडी हसून काडीन स्टँड अप कॉमेडियन तो जाला. सुरतकल फिरगेजीच्या फिरगेज पत्राचो संपादक आणि कॅथोलिक सभेचो हांवें जाणा आसल्या परी भोव उर्बेस्त सांदो. आणि कामांत ते आमी समेर थोडे पटी सांगता वावर केला. आणि वावर करता करतना आमी थोडे पटी कठीण विशेष वावर आसतना स्टँड अप कॉमेडी सांगता केल्यात. बोलत्या विशयांत ओके. आता तुमच्या मुखार म्हजो मित्र आणि सुरतकलचो जॉर्ज लिगोरी ताच्या विशयांत एक सांगत सांगचे. आमचे क्विज करता आमचो नवीन पिरेरी. थोडे व्यक्तित्व मुखार हाडटा आनी हांव हांगा कितें हांव म्हणटा तें हांव न्ही आनी कितें तुमी म्हणटा तें तुमी न्ही. आनी हांगा कितें सांगता सक्कडी तशें न्ही. भोव थोडे मात्र आसूंक पुरो. ಎಂತ ಕವನ್ जालें. संघटनाचो मुखेली हांव संवसारभर गाजता म्हजें नांव. आमाला विरोध जागृती म्हजें मिसांव. संभ्रमांनी वांटी नाकात सोरो म्हजो उलो. संभ्रमांनी वांटी नाका सोरो म्हजो उलो. म्हज्या घरच्या कार्यांनी दिता नाकभर सोरो. कित्याक हांवें सांगचें तुमकां मात्र. वा वा. स्त्रियांची मुखेली वळखता सगळो गांव. स्त्री हक्कां खातीर झुजता हांव. स्त्री समानता म्हजें मिसांव. स्त्रियांक गौरव दिया म्हजो उलो. स्त्रियांक गौरव दिया म्हजो उलो. म्हज्या सुनेक गाळी सिराप ना बेसांव. कित्याक हांव सांगता तुमकां मात्र. वा 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 वा. हांव नावार्दीक समाजसेवक. काजारांनी आपयतात सावध मागोंक. व्हंकल न्हवऱ्याक बुधबाळ सांगोंक. सोड दोडीन मोगान रावा म्हजो उलो. सोड दोडीन मोगान रावा म्हजो उलो. म्हज्या आनी येजमानी मदल्यान वचना उजो. कित्याक हांव सांगता तुमकां मात्र. वा 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 वा. हांव व्हड भक्तीक सांता सांतिणीची. सदांनीत भेट करता पूण शेतांची. भक्तीपणान भाग घेता रे तेरींनी. कुटुंबाची जबाबदारी पाळूंक लाभता उलो. कुटुंबाची जबाबदारी पाळूंक लाभता उलो. वेळ म्हाका ना जतनेक म्हज्या कुटुंबाची. कित्याक हांव सांगता तुमकां मात्र. हांव लोकां मोगाळ धार्मीक. प्रवचन दिता पाळच्याक उपादेश. दुस्मानांचोय मोग करा म्हजो संदेश. दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिया म्हजो उलो. दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिया म्हजो उलो. म्हजे लागींकू मोग विचारल्यार ना मोग ना रुय. म्हजे लागींकू मोग विचारल्यार ना मोग ना रुय. कित्याक हांव सांगता तुमकां मात्र. सक्कर तशें न्ही. आसा थोड्यांचो अपवाद.
सांगोंक सुलाभ पाळूंक कश्ट म्हणलो जावन आसा म्हजो वाद. म्हज्या घरांत हांव आवाज नातली घंट. म्हज्या घरांत हांव आवाज नातली घंट. सांगचे सांगता तुमी मात सांबाळा गुट. सांगचे सांगता तुमी मात्र सांबाळा गुट. कित्याक हांवें सांगचें म्हाका न्ही तुमकां मात्र तुमकां ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं लेगोरामा. बारी एक बरो विशय हो. आमकां सपारपटी हेरांक बुधबाळ सांगतना थोडे पटी आमकां टेन्शन जावचें आसा, बेजारी जावचें आसा. हो हांवें पाळीचें न्ही म्हणून. आज जॉर्ज मातशें आयकल्या उपरांत आमकां न्ही सुशेग जालो. कित्याक हांवें सांगचें तुमकां मात्र. हय भोव अपुरबायन हांसयल्ल्याक आनी एक मार्मीक रितीन एक जिणयाची सत सांगल्याक देव बरें करूं. आतां 27 ಕವಯತ್ರಿ हिज्या विशयांत भविष्य देखता खासकेन सांगचें हांवें एक्सपर्ट न्ही जाल्यारय भोवशा चाप्राचे लेडी रूप जावंक ती पावोवंक पुरो. आतां तिणें करची प्रगती मुखार करीत जाल्यार लवी गंजीमठा तिचें नांव, थारा लविना फेर्नांडीस तिचें पुर्तें नांव. फेरार फेर्गजींत हेमा पुत्तुराच्या बेडरुमांत कावना ताचे सांगातारी रस्ता. साहित्याची अभिरुस, कादंबऱ्यो, मोठ्यो कणयो, चिकणी कथा, लेखनां बरयता. 2012 आनी 2018 वर्सा कोंकण साहित्य अकादमी प्रशस्ती, पुस्तक प्रशस्ती तिका फावो जाल्यात. प्रस्तुत सेवाक पत्रार तूं पूत न्हय तिची संकळकळी वळोन आसा. तुमच्या मुखार तारा लविना फेर्नांडीस. समेस्तांक बरी सांज मागता. रंगाच्या मोगार पडुल्ल्या आयच्या कवी मध्ये भोवशा हांव तिसरी जावंक पुरो. म्हज्या कवितेचें नांव आसा म्हजी आशा. त्या रंगाच्या विशयान म्हाका एक आशा आसा. पोळे पुता पावसा धोणू, धोणू पडल्यार धरतेक लोकून पावस वत्ता सरसरीत. पप्पान करून दिल्ली ताची वळख खांदार म्हाका बसोवन. तांबडो, संत्री, हळदी, पाचवो, निळो, निळसो, जांभळी सर्व मेळोन एकच रंग आनी हो उजवाड आसो. परीक्षेक तुवें बरोवंक आसा. जानवाय दिल्ली शिक्षकीन खांदार म्हज्या हात दवरून. तुजो हो तासो तो, हाका असलो ताका तसलो. दाखोवंक तुजी अस्मिताय वेगळेच उशें जशें जाय जंय. गादये आशेन रंग वांटून दिले खांदार म्हज्या शेलो गेल्ल्यान. आज उजवाड जाला देखून नपयस फासलून वचोन 7 रंग. आज उजवाड जाला देखून नपयस फासलून वचोन 7 रंग. आशेता हांव पुरतो माणच्या फुडें अंधकर आंगणान देवात गाय धोणू. पुरतो माणच्या फुडें अंधकर आंगणान देवात गाय धोणू. घडघड्या जगल्यान्याक घेवन दिवच्याक धमकी कान सुलार तांच्या थापडोवन. मुजे रंग दी रंग दी रंग दी रंग दी रंग दी नसत्या मनशा कुबदी बुरशा. मुजे रंग म्हाका आसा तशें सोडून दी. देव बरें करूं. तुज्या कवनांनी पंच आसता आनी भोव अपुरबायन धैर्यान विशिश्ट रितीन कवनां प्रस्तुत करची तिका शाती आसा. आदल्या ताकोड्यान तिणें आमकां सगळ्यांक जुम्म करच्या बरी सांगलें हांकां कित्या तोपता म्हणून. ताजेर सुमार हांवें काणयो केल्ले उपरांत भोव तिची शाती ती स्वतंत्र रितीन चिंतची, भोव स्वंतिकायेन कवनां रचची. तुका पळोवन इल्ले इल्ले आमी शिकचे परी जावं दी. मस्त जाणां तुजे परीच बरोवन आसात. हांवें दुर्बळ्यान तशेंत बरोवचे परी जावं दे म्हणून म्हजी एक स्वार्थी आशा. आतां 28 कविकेच्या पयले 2 संगती कोणेच सांगा आयिल्ल्या मोगाच्या मित्रांनी, शेजारच्यांनी आनी काव्याच्या अभिमानींनी जेवण सेविनासतना वचोन नजो म्हणून एडमंड बापूस, जोस्सी दट्टू आनी म्हजी खालती विनंती. आनी इतलें सोबीत प्रकृतीचो फास
असले एक सोबीत जागो वदकसून दिल्ल्या मानेस्त रॉकी पिंटो ताचे कुटुंब सगळ्या हांगासर आसात. सिंतीबाई ताजो पूत मॅक्विन रॉनेट सून हांगासर आसात. तांकां खंडीत जावन आमी एक ताळयो दिवंक फावो. आनी सगळ्या ह्या तांच्या भुमी वैकुटांत सोबीत सोबीत रितीची फुलां झाडां आसात. आनी त्या झाडांक नेचराक ते मांगा करतात. एक थोरें जसो रूख आसता ताचे 12 फांट्यांनी 12 नमुन्याची फ्रुटां ते लायतात, लिंबे लायतात. जिरगी मिरसांग हाडटात, ताका गांवची मिरसांग ग्राफ्ट करतात. जड जिरगी मिरसांगेचें ताका पिडा येना, धराळ मंटपांनी मिरसांग जाता. आनी गोडशी गोडशी सूर ते हांगासर विकतात. तुमकां रूच पळोवंक म्हणून जोसेबान इल्लीशी विलेवरी करून दवरल्या. गोडशी गोडशी सूर रॉकियबाची कोणाक साकूंक आसा जोसेबाक मेळचें. माडाची ताजी माडाची खंय. आनी एक निमाणें हांगासर एक स्विमींग पूल आसा. ताची सोबाय तुमी पळया. ताच्या भोंवतणी तांणी मवलिंगाचे आनी हेर लिंब्याच्या जातीचे रूख लायल्यात. आनी तातूंत स्पेन, इज्रायल, ब्राझील आनी बेल्जियम इतले म्हाका उडास आसा. आनी मिडल इस्टाचे साबार गांवचे फळां लिंब्याच्या जातीचे सिट्रस जातीचे फ्रुट्स ह्या स्विमींग पुला भोंवतणी तांणी खुद्द तांणींत रावन ग्राफ्ट केल्यात. ताची सोबाय पळोवंक विसरा नाकात. तशेंच विरल्या कडेन जाल्यार एक सगळ्या दिसाचें आमी शिबीर मांडोवचें पडत. एटलिस्ट तुमी इतले म्हण एक पळया. आनी भायर तांचे मस्त सुपर स्टोर्सांनी आसले तुमी येदोळस आयकलां जाल्यार एक क्रशियंत भोव तांकां मेळचे दादोसकाय पळोवन आमी संतोश मात पावयात. म्हज्यान साधना पूण आमी आयकून पळोवन संतोश पावता. इतलें सोबीत पाचवें वातावरण आमकां दिल्ल्याक काव्याक भोव अपुरबायचो जागो दिल्या. रॉक्याबा परत तुका देव बरें करूं. आतां 28ನೇ कवी गडगड्या जगल्यान तसली प्रस्तुती करचो. आमी सर्व सैतान तर तो आमचो बेलजेबूल आमचो मुखी. भोव अपुरबायन कावान प्रस्तुत करचो. मानेस्त नवीन पिरेर आमचो नेताई आतां तुमचे मुखार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा विंसोण. विंसोण जळ आर्येक रक्तदान शिबिरा भितर घुसली. जळ आर्येक रक्तदान शिबिरा भितर घुसली. बोक्षिया मित्रांनो, हांव रगत चिवोंक येवना, रगत दान दिवंकूच आयल्या. बोक्षिया मित्रांनो, हांव रगत चिवोंक येवना, रगत दान दिवंकूच आयल्या. जळारीन सुंदर रितीन फोट मारचे प्रयत्न केले. जळारीन सुंदर रितीन फोट मारचे प्रयत्न केले. लगीनच एक राजकीय समावेश. लगीनच एक राजकीय समावेश. वेदीर आसुल्लो फोटीची शिकळत सुटोन आसुल्लो. वेदीर आसुल्लो फोटींची शिकळत सुटोन आसुल्लो. हांगा जमलेल्याच्या काळजांत रगत दान दिवन एक जीव उरयल्ली तृप्ती तर थंय जमल्ल्या लोकांच्या मतींत कोणाचेंगी रगत पियोवची तान सडत आसली. हांगा जमल्ल्या लोकांच्या काळजांत रगत दिवन कोणाचोगी जीव उरयल्ली तृप्ती तर थंय जमल्ल्या लोकांच्या काळजांत रगत चिवची आशा सडत आसली. अखेरीक दोनी कडच्यांनी ताळयो पेटल्यो. अखेरीक दोनी कडच्यांनी ताळयो पेटल्यो. फट मारली जळार ताळयाच्या इड्यान शिरकोन पाडच्या जाली. फट मारली जळार ताळयांच्या इड्यान शिरकोन पाडच्या जाली. पोटा बुके खातीर जीव काडल्या त्या ताळयांनी जीणभर रगत चिवतेल्या पटार सोडयलो. पोटा बुके खातीर रगत चिवंक आयिल्ल्या त्यात जळारीक जिवेशी मारल्या त्यात ताळयांनी जीणभर रगत चिवतेल्याक पटार सोडयलो. काळ उबला. काळ उबला. शिबिराक गेल्ले आतां समाधानान न्हिदल्यात.
शिबिराक गेल्ले आता समाधान न्हिदल्यात. राजकीय समावेशाक गेल्ल्यांक आता न्हीद ना. राजकीय समावेशाक गेल्ल्यांक आता न्हीद ना. तेदना जळारी साबुल्लो अनुभव जाता. तेदना जळारी साबुल्लो अनुभव जाता. देव बरें. वा 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 वा. नवीन पिरेराक वो ग्रुप ताणें सांबाळला. वो ग्रुप ताणें घडतना सुरतकलचो ग्रुप, हो पोएटिका ग्रुप आतां सुरतकलचो जावन उरोवना. तो आमच्या समाजाचो जाला. तातूंत पुत्तूरचे आसात, आत्तूरचे आसात, किन्नीगोळचे आसात, बाजागोळीचे आसात आनी सगळ्या कोंकणी समाजाचो ग्रुप तो जावन पावला. तातूंत मालगडे येतात. आमचे वेल्फी बाबू, हेमाचार्या, लार असले, लसरादो सर असले मालगडे आसात. आनी स्त्री हो तांचो मस्त मुखेलपण घेतात. तरणाटी येवन तातूंत आपली कवनां प्रस्तूत करतात. ताका तुमच्या सोमेस्तांच्या बाबतीन ताज्या ह्या शातयेक, ताज्या ह्या खालेतीक, ताज्या कॅपेबिलिटीक हांव चेपे उखलतां. आमच्या सोमेस्तांच्यो ताळयो मानेस्त नवीन पिरेरीक. आयच्या ह्या कविता गोष्टीचो 29ನೇ कवी आमच्या किन्नीगोळीक भोव हेमाचार्या नंतर किन्नीगोळीक भोव वर्ते मान जोड दिल्लो. गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो, 12 गांवां भर ताचें नांव गो म्हणलो. आज इतल्या चेडवांनी हांगासर येवच्या बरी केल्लो. मोगा कवी, ताज्या कवितेनी मोग वळटा. लव लेटरां ताज्या 4 कवनां पैकी एकांत लव लेटर आसता. हांव हें बऱ्यान जाणा. थोडे फावटी ताजी लव लेटरां पाशार केल्लोय म्हाका अनुभव आसा. चडीत सांगना. मागीर तो जावन आसा आमच्या मोगाचो जोसेबाब. तो विशिश्ट शैली, विचित्र तंत्रां उपेग करिना. ताजो खेळ जरल्या कडेन कशें माजार खेळटा गे तशें शब्दां कडेन तो खेळटा. सोंपे शब्द नाजूकायेन विणून सोबीत कवनाची सृश्टी करता. जोसेबाब कितें कन्नडा बरयता म्हण हांव चिंततालों. पर एका कन्नड कविते ग्रुपाक पळयलें हांवें. पयलींची ताजी कविता वाचतानाच म्हाका बरोवची शती ना तरी पळयतना अर्थ करची अर्दी करी शतीपणी आसा. म्हाका कळ्ळें वो सादारणसो न्ही म्हणून. जोसेबाब गांवांत किन्नीगळीचो हायस्कुलांत आसतनाच ताणें PDF धाडलेलें वॉट्सॅपान भोव गैरें आसा. म्हाका प्राय जाल्या. हायस्कुलांत शिकोवन आसतनाच कन्नडांत भुरग्यांच्यो कथा, कविता, लेखनां सुमार 10 उदयवाणी पत्रार प्रगट जाल्यात. काव्य नाम ताजें शांतीप्रिया किन्नीगोळी. भोव नांवाडीक जाल्लो तो. 100 वयर कविता ताणें बरयल्यात. पूण हांव चिंता पोएटिकांत ताणें 50 वयर बरयल्यात गी म्हणून. एक म्हाका ताजेर दुरसोणें आसलें आळशी म्हणून. बरयल्ली कविता उंचल्यो जाल्यार मदें मदें तो बंद पडटालो. पूण आतां पोएटिका ग्रुपाक आयिल्ल्या उपरांत आमच्या रेड्यान सारें घाल्ल्या बरें तो कवनां बरोवंत आसा. पूण ती ताजी कवितांनी सारें न्ही, ताच्या कवितांनी आत्मो आसा, अपुरबाय आसा. आनी आमकां सगळ्यांक प्रेरणा आनी उत्सव मेळटा. भोव अपुरबायची कवनां बरयता. गांव गो चेडवा गांव एरिक वजेरियन ताळो बरोवन अनूप जलोटा राष्ट्रमट्टाचो गायक ताणें गायलोलें. जोसेबाक मात न्ही, आमच्या किन्नीगोळच्या गांवाक एक नांव दिवंक पावलें. आतां तुमच्या मुखार एक राजकारणी तो आनी रोटरी क्लबान ते भोव एक्टीव. कन्नड साहित्य अकाडेमीचोय तो एक भोव उर्बेस्त सांदो. राजकारणी तो वृत्तेन मात्र प्रवृत्तेन तो अपुट्ट कवी. तुमच्या मुखार जोसेफीन किन्नीगोळी. जॉयरान इल्लें चडत सांगलें. हांवें सांगूं ना ताका इम्प्लेस इल्लें सांगलें म्हणून सांग म्हणून. तरी ताणें म्हजे वयर अभिमान दवरून सांगलां. देव बरें करूं ताका. लास्ट म्हजे उपरांत जॉयर आसा. ताचे पयलें आवाज आसले बरें इल्लें आसले बरें 1-2 कविता चड सांगता सुदारसीचे. आमी ल्हान आसतना गरये घालूंक येतले. हे म्हणजे ओल्ड ल्हान कवितेक ते एक गांयडोळो गरयेक शिरकोवन आमी घालतना जिवो गांयडोळो तो गुंता उदका भितर. जोसेफ व्हड जाल्या उपरांत ते गरे घालतले. ते म्हजी बायल येवून आज आयली जाल्यार म्हाका गॅरंटी आज घरा रिकोंक ना. ती जॉयराचे आयकल्या उपरांत ते गुंतना ते माश्टल्यो ताका खावंक येताना तो गांयडोळ माश्टले लागीं कितें सांगता गी म्हणून हांवें चिंतून एक बरयल्लें आसा. गरयेक घाल्लो गरयेक शिरकायिल्लो गांयडोळो म्हणालो माश्टले लागीं. गरयेक शिरकायिल्लो गांयडोळ म्हणालो माश्टले लागीं गुंतात तुमी एणें तेणें म्हजे खातीर गुंतात तुमी एणें तेणें म्हजे खातीर
वयर एकलो राखून आसा तुमचे खातीर, वयर एकलो राखून आसा तुमचे खातीर. वा वा. एक कॉलेजीत आसतना बरयल्लें आमी एक दीस सेंट मेरीस आयलँडाक पिकनिकाक गेल्या वेळार ती मलपेन मस्त बोटी आसतात. त्यो बोटी पळोवन हांवें एका चेडवाक म्हळें, तुज्या काळजा दर्यांत म्हजी एक ल्हान मोगाची दोन तुका कैमणी दिसता गे म्हूण. तुज्या काळजा दर्यांत म्हजी एक ल्हान मोगाची दोन तुका कैमणी दिसता गे म्हणून. ते चेडूं बारी जब्बोर. ते म्हणालें, म्हज्या काळजा दर्यांत ओडत तूं टायटानीक बुडल्यांत आसता, तुजी बोट खंय सोदूं, तुजी ल्हान बोट खंय सोडूं म्हणून. आनी एक ल्हान चुटूक, तुज्या काळजा दाराची चावी जर म्हाका तुवें दिल्ली तर, तुज्या काळजा दाराची चावी जर तुवें म्हाका दिल्ली तर कशें तरी तुज्या काळजा भितर हांव घुसतो, कशें तरी तुज्या काळजा भितर घुसतो. पूण म्हजें नशीब पाड, ती चावी सुजूनच उरलो. कोण एकलो तुज्या काळजा दारा भितर घुसतानाच म्हाका कळ्ळें, कोण गे एकलो तुज्या काळजा दारा भितर घुसतानाच म्हाका कळ्ळें, तुज्या काळजा दाराक बेगच नातलें. वा 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 वा. आनी एक कविता आसा, एक रुखार कोलो झडटाना तो कोलो रुखाक कितें म्हणटा गे म्हणून. रुखार पिकलोलो कोलो रुखा लागीं म्हणालो, पिकलोलो कोलो रुखा लागीं म्हणालो, हांव वसो. पिकलोलो कोलो रुखा लागीं म्हणालो, हांव वसो. रुखान तकली आलयली, कोलो झडलो. रुखान तकली आलयली, कोलो झडलो. वा वा. आनी पुरो म्हाका नांव दवरलां मोगा कवी म्हणून. देखून मोगा विशयान एक कविता सांगूंक आशेता. म्हज्या सपनांनी सदां तूंच देखून सकाळ जावची नाका म्हणून दंपल्यांत हांवें जनेलां. ही आनी एका चरणाच्या लास्ट शब्द कितें येता ताजेर सगळी कविता आसता. म्हज्या सपनांनी सदां तूंच देखून सकाळ जावची नाका म्हणून दंपल्यांत हांवें जनेलां. म्हज्या सदां मागण्यांत तुजेंच ध्यान, म्हज्या सदां मागण्यांत तुजेंच ध्यान देखून घरांत सगळ्यांनीतल्यान उमकळयल्यान तुजेंच पायनलां, जनेलां पायनलां. मोगा बली काळजाक तोपल्या रक्त वळता रक्त वळो, मोगा बली काळजाक तोपल्या वळता रक्त वळो, खरोच मोगान गायलां. एक मोगांत निराश जाल्ल्या कवीची एक चिंता पेता निमाण्या पेरांत. काळजाक लागल्या मोगा बली वळता रक्त वळो, खरोच मोगान गायलां. तूं येताय म्हणून घराक केला सुरंगार, तूं येताय म्हणून घराक केला सुरंगार, वर्सां कितली पाशार जाली कोणें लेख केला. मागीर एक आनी एक संगीत लास्ट एक कितें म्हळ्यार जेवण थोडे मरिलो जायचे न्ही टायम. देखून एक सांगता, एक निश्टी विशयान आमच्या ग्रुपांत एक चर्चा जाल्ल्या वेळार हांवें एक बरयल्लें, हांव कोण तूं कोण, हांव कोण तूं कोण, हांव कोण तूं कोण चिंतून आपलें पोण, हांव कोण तूं कोण चिंतून आपलें पोण. एक एक मेट सडटांव आमी आमची जिणे निसण, हांव कोण तूं कोण सोदून आपलें पोण. एक एक मेट सडटांव आमी आमची जिणे निसण. कोण सडटा कोण देंवता आनी कोण पुरासाणेन पिरंगाता, कोण सडटा कोण देंवता आनी कोण पुरासाणेन पिरंगाता. एक एक पटी हांव चिंता ही एक पिशेपण, हे एक पिशेपण आमची जिणे निसण आमी सोडून आसता. सोडलोलो पावता आपलें निलदाण, सोडलोलो पावता आपलें निलदाण, रावलोलो थंयच उरता ताका मेळना मान. देंवलोलो सलवलो ताका लेखता कोण, देंवलोलो सलवलो ताका लेखता कोण. आसात आमच्या मदें कोटायतले सडलेली निसण, आसात आमच्या मदें कोटायतले सडलेली निसण. तांची जातली जीण जशी तुटलेली वण, एक तुटलेली वण एक काही मोल वण तसोचे जशें तुटलेली वण. आसो मनांत रूपकार सडलेल्या निशणीच्या मेटांचो उपकार. तुजी जीण बळतली ससाण, तुजी जीण बळतली ससाण. देव बरें करूं. वा वा.
जसं आज पुरतो फॉर्मर आसा थोडे पटी तो चिटी हाडून येतलो आज चिटी ना काय ना नवीनाच्या प्रेरणान म्हणटा तो भोव संतोष जाता हांवें प्रस्तुत करच्या पयले एक अर्धे मिनट तुमकां एक काणी सांगता जस्ट पोएटिकाच्या की चड पॉलिटिक्सांत रोटरी क्लबाच्या एक्टिविटीन ताच्या बिझनेसान तो बिजी आसता अशें थोड्या वर्सां आदीं असले कवी गोश्टी जाताना एक 2-3-4 पटी हांवें ताका सांगलें या गी म्हणून या म्हणालो दोगांयनी आमी गेल्या बंटवळ गेल्या मूडबेळ्ळे गेल्या बंटवळ जियो मामाक मेळ्ळे आमी तेदना ताच्या घरा जाल्लें आनी मूडबेळ्ळे सन्न मोनिसाकर गेल्या तशें गेल्ल्या नेक्स्ट आयतारा इगर्जीतना भायर येताना ताजी मिसेस म्हज्या सरशीन धांवन आयली इतली धांवन आयली गे हांव एक फावटी भियेलो जॉयर तूं जस्ट एक पुरे कवी गोश्टी कापून व्हरताय मू म्हणाली हांव भियेलो म्हाका काल्या जाय आसलें भियेलो आनी आतां गडगड जगला आनी पडोवन दी म्हण तयार जालो तितल्यार म्हणाली केदाळे आपोवन व्हर तो बिझनेस पॉलिटिक्स रोटरी क्लब म्हणून स्ट्रेसांतच आसता खंयच्या दिसा तुजे वट्ट कवी गोश्टी कोसूंक आसता 4 दीस जावन हॅप्पी आसता आतां हांव दोतोर सनात दोडल्या हुई पण ते हिस्ट्रींत कवानांत हांव LKGs पण म्हजें एक सादें कलतें कवन तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता हांव व्हड वा तूं व्हड सर्वांप्रास कोण व्हड हांव व्हड तूं व्हड सर्वांप्रास कोण व्हड वादाक देवले झगड्याक रावले वाद्याक देवले झगड्याक रावले गांवचे सोरू फागोर वोणोदी आनी दोरे वादाक देवले झगड्याक रावले गांवचे सोरव फागोर वोणोदी आनी दोरे शेजारच्या माजरा कुंकडांनी येनाशें बाबान रीण कांड बांदलोलो दोरो शेजारच्या माजरा कुंकडांनी येनाशें बाबान रीण कांड बांदलोलो दोरो खोडयाळ जैलांत मोबायलार खेळोन गांजा सेवच्या खायद्यांनी घरा धांवनाशें सरकारान बांदलोलो फागोर खोडयाळ जैलांत मोबायलार खेळोन गांजा सेवच्या खैद्यांनी घरा धांवनाशें सरकारान बांदलेलो पागोर आपली बेगम नाताना पोखरी सल्यांनी थिळिनाशें अब्बुब्यारीन बांदुल्ली उंच वणद आपल्या बेगमान नाताना पोखरी सल्यांनी थिळिनाशें अब्बुब्यारीन बांदलेली उंच वणद दुबळ्या घरच्या सलयांनी घरा पाटीन धांवनाशें दुबळ्या घरच्या सलयांनी घरा पाटीन धांवनाशें सिस्टर सुपिरियरान उबो केल्लो दोरो गल्पाच्या दानीनी दडलोलो सडतीक दुडू विबाडनाये म्हणून सिमिस्त्रीक विगारान बांदलेलो दोरो गल्पाच्या दानीनी दडलेले सडतक दान विबाड जायनाय म्हणून विगारान सिमिस्त्रीक बांदलेलो उबार दोरो सर्व पुडकन रावले एकामेका झगड्याक देवले चायनाचो दोरो बर्लिनाचो दोरो कोरियाचो दोरो आनी उक्रेनाचो दोरो सयत पावले पण इनामात बोलत्याक लाभले चायनाचो दोरो बर्लिनाचो दोरो कोरियाचो दोरो उक्रेनाचो दोरो सयत पावले पण इनाम बोलत्याकच पावले तिसरे इनाम लाभले एका कांट्याच्या गोंयड्याक तिसरे इनाम लाभले कांट्याच्या गोंयड्याक जो 2 देशांच्या गडीर रावलोलो बुराकांनी भरलोलो रावले कडेनच रावन आसल्यारी हजारांक विधव अपांग आनी अनाथ केल्लो रावल्या कडेन रावनंत आसल्यारी हजारांक विधव अनाथ आनी अपांग केल्लो दुसरे इनाम लाभले बापय सरतच वांटो केल्ल्याच्या आस्ती मध्ये रावलेल्या इट्यांच्या दोऱ्याक दुसरे इनाम लाभले बापय सरतच वांटो जाल्लेल्या आस्तीच्या मध्ये रावलेल्या इट्यांच्या दोऱ्याक एकच पानो चिवोन एकाच उस्क्यार वाडोवन एकाच पानो चिवोन एकाच उस्क्यार वाडोवन एकाच आंगणांत खेळलेल्या सष्णाच्या सष्णाक दुस्मान केल्लेल्याक एकच पानो चिवोन एकाच उस्क्यार वाडोवन एकाच आंगणांत खेळलेल्यांक सष्णाच्या सष्णाक दुस्मान केल्लेल्याक पयलें इनाम लाभलें एका अदृश्य दोऱ्याक पयलें इनाम लाभलें एका अदृश्य दोऱ्याक मनशाक मनशापण विसरूंक केल्लेल्याक मनशाक मनशापण विसरूंक केल्लेल्याक रगत भोव खूब वळयलेल्याक रगत भोव खूब वळयलेल्याक संवसारांत पडलेल्या सडावत मोड्यांक विबाडलेल्या आस्तींक आनी वळलेल्या रक्ताक खाराण जाल्लेल्याक संवसारांत पडलेल्या सडावत मोड्यांक विबाडलेल्या आस्तींक आनी वळलेल्या रक्ताक खाराण जाल्लेल्याक सर्व दरे
खूब रागान बरले, सोर उदोरे खूब रागान बरले, दिश्टीक पडनातल्याक तुम्ही इनाम दिले, दिश्टीक पडनातल्याक तुम्ही इनाम दिले, नाव तरी सांगा ताजे, नाव तरी सांगा ताजे. तीर्पदारान सांगले ताजे नाव आसा धर्म, तीर्पदारान सांगले ताजे नाव आसा धर्म. देव बरें करूं. इतल्यार ही कवी गोष्टी अखेर जाता. हांव सुंकाण हस्तांतर करता डॉक्टर फ्लावियाक. तुम्ही दिल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं. देव बरें करूं डॉक्टर जोयर आणि सर्व कवी आणि कवयित्रींक. तुम्ही बरें करून सुंकण मुखार सिले मात्र न्ही, सर्वांक बरो प्रोत्साह दिलो, सर्व विशयान बरें उलयल्यात. कवी कवयित्रींकडे एक विनंती आसा. आमच्या साहित्य अकादमीच्या नंबराचेर तुमची कवनां तुम्ही धाडी जाय, सॉफ्ट कॉपी. आतांच तुम्ही केल्यार बरें. तांणी परत तुमकां फोन करना इसरीचे म्हणना. दया करून नंबर नोट करियेत. हांव सांगता, नोट करतात सगळं आणि एक फॉरवर्ड करून चडटात. बेगिन्स 95-352-68017, 95-352-68017. आता मानेस्त नवीन अव्यक्त कविता विशयांत उलयता तेन्ना तुम्ही तुमच्या हातांत आसचे चिटी कलेक्ट करून कोणी तरी तुमचे येता लविटा पळय लविटा करता तांचे कडेन तुमचे चिटी दिया आणि ते चिटी पळोवन आमी बऱ्या कवितेक आणि कवनां वाचन केल्ल्याक प्रायज दितले. ओवर टू नवीन. आज हांवें अव्यक्त कवितेक 2 कविता विंचल्यात आणि दोन्ही कविता एकच लायनीच्यो, सिंगल लायन पोयम. एकच लायनीच्यो 2 कविता आणि ह्यो कविता बरयल्ल्यो आसात जोसी पिंटो किन्निगोळीन. पहिली कविता अशी आसा. हस्तीक गेल्ली सुवाट, हस्तीक गेल्ली सुवाट. दुसरी कविता हस्तीन गेल्ली सुवाट, हस्तीन गेल्ली सुवाट. कोणी सांगतात की काल व्यत्यास म्हणून. हस्तीक गेल्ली सुवाट पहिली कविता, हस्तीन गेल्ली सुवाट दुसरी कविता. पहिल्या कवितेंत हस्तीक गेल्ली सुवाट म्हळ्यार ती वाट तिका खुद्द हस्तीक आपणाक जाय जाल्ल्या बरी गत्तेल्यांक, कोणाचे गण्य करिनातल्यांक, एका रावडींक असल्यांक ही कविता प्रतिनिधीत करता. दुसरी कविता आसा हस्ती न गेल्ली सुवाट. हांगासर हस्ती न गेल्ली सुवाट ती हेरांक हस्त वचोन जाल्या, हस्त वचोन जाल्या आणि ती वाट हेरांक. वडिलांनी भुरग्यांक दिवच्या देखीक ही प्रतिनिधीत्व करता. आवयक पळोवन दुवे करी जे म्हणटात, मुखलें जोत गेल्ल्या पर्यंत पाटलें जोत वेता म्हणटात. ती हस्त वचोन जाल्या तर तिची वाट ती हेरांक. हस्तीक कानुनांक लागू करियत. कानुनां करची सतानितीच्या रक्षणेक न्याय दिवच्याक. कानुनां एक हस्ती बरी, ती वाट दाखयतात न्यायनितीक. पूण थोडे फावटी सरकारच हस्तीचो जागो घेता. आपणाक जाय तशें कानुनां बदलूचे प्रयत्न करता. हीच सुव्यत्यास हस्तीक आनी हस्तीन ह्या 2 कविता मदलो हो सुव्यत्यास जावन आसा. देव बरें करूं.
रिजिस्ट्रार डॉक्टर मनोहर कामत हांकां आमचे मानेस्त नवीन फेलिसिटेट करताले, उगडासाची काणीक दिताले. हांगा सर्वलेले मेगेल कोंकणी बहुशः तुमकां विचित्र दिसो पुरो सॉरी हांगा सर्वलेले पुराजन कवींक आनी आमगेले म्हाका शिकयले गूर आसा तांकां सर उदय कुमार हब्बू सर तांकां प्रणाम करतची तुमकां सगळ्यांक गौरव दिता. आनी कन्नड साहित्य परिशद मुल्की तालूक हाजे अध्यक्ष जावन आशिल्ले गायत्री उडुपा हांणी श्रेश्ठ कवी जावन आसा ती. तशींच आमगेले आरक्षक जावन आशिल्ले मनसूर सर हांणी कवी जावन आसा ती. हांकां आनी तुमकां हांव कोंकणी साहित्य अकादेमी तर्फेन स्वागत करता. स्वागत न्ही आतां धन्यवाद दिवचे जाल्यार हांव आतां ही निमती स्वागत करता. आनी तुमी अशींच मस्त कार्यक्रम आमगेल्या अकादेमी मुखांतर तुमगेल्या संगत जावो म्हूण सांगून तुमगेल्या पुराजनांक प्रार्थना करता आसा. आनी तुमी मस्त धूर दाखोवन घेवन ह्या कार्यक्रमात भाग घेतिल्ल्याक आमगेल्या अकादेमी तर्फे तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता आसा. थँक्यू. देव बरें करूं. रजिस्ट्रार डॉक्टर मनोहर कामत. आतां आमी कवियत्रीची आनी कवींची नांवां आपयता. त्या प्रकार तुमी येवन तुमची उडासाची काणीक घेयजे. मॅडम गायत्री उडपा तुमकां तांकां उगडासाची काणीक दिवंक आपयता. एक 10 निमिषां रावा. येया आमच्या कवींक आनी कवयत्रींक उगडासाची काणीक दिया. ಹೇಳಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲಿ. पहिले हांव उलोवं ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಮಾನ್ಯ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೀಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪೈಲೆ हेमाचार्य मनेस्त हेमाचार्याक हांव उलो दिता तुमची उगडासाची काणीक घेवंक. दुसरे लॉयड रेगो ताकोडे. तिसरे विल्फ्रेड पडील. चौथे मुद्दू तीर्थहಳ್ಳಿ. रिचर्ड लसरादो. फ्लाविया अल्बुका पुत्तूर. रामचंद्र पै. जियो अग्रार. जीव निडोडी. प्रमीळा फ्लेविया ಕಾರ್ಕಳ. थँक्यू मॅडम. आता उलो दिता हृदय कवी मनसूर हांकां आमच्या कवींक आनी कवयित्रींक उगडासाची काणीक दिवंक. ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮೀಳಾ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಕಾರ್ಕಳ ಅಸ್ಸಾಮು. ಪ್ರೀತಾ ಮಿರಾಂದಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕಿರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ ಕ್ಲಾರಾ ಪಲಡ್ಕ. ಫೆಲ್ಸಿಲ್ ಪೇದ್ರು ಪ್ರಭು ತಾಕೋಡೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್. ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್. जॉयस किन्नीकोळी. आणि एक दो कहाँ से आता आम्ही या पिता उदय कुमार अबू अंका. जॉयस किन्नीकोळी. सलोमी मिया पदाव. अल्विन पेर्नाल. लविटा नकरे. हेनरी मस्करेनस. जानेट वास बेंगलूर. रोनी क्रास्टा किरे. जॉर्ज लिगोरी सुरत्कल. लविना तारा गंजीमठ. नवीन पिरेरा. जोसी पिंटो किन्नीगोळी. जोयर किन्नीगोळी आणि डॉक्टर फ्लेविया कॅस्लिनो. खेल रहे किरे मंदिर सॉरी आणि ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಕಾಮತ್ ಹೇದಿಯಮ್ಮನ್ ಸರ್. तो सगे ताका दिवंक का पेजेगे. हां आणि कितले आसा आता आणि ಊರಿಲ್ಲೇ काणिको दिवंक वापयता रोशर पिंटो. येवन आमच्या ಊರಿल्या कवींक सन्मानित करा. आणि कोणी बाकी आसा जाल्यार कवी कोणाचे नाव उल्लेख करूना जाल्यार जाला म्हणून चिंता आणि माने नवीनरವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ग्रुप फोटो खातीर सकडांनी एक पटी वेदी लागीं रावचे सर कवीनी. ओके हां आता आम्ही तुम्ही बरयल्ल्या चिटींत आसले नांवां पळोवन तातूं बऱ्यांतलो बरो कवी आनी कवन हांकां सन्मानीत करता. ते जावन आसात लॉयड लार. लार म्हणल्यार नांवां काला सो लॉयड रेट. ಎಲ್ಲರ ताकोडे तुमकां आयच्या दिसाचे बहुमूल्य प्राइज. बोलेंगे तुझे
पिशेना घेबान आबोलेंगे तुझे मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्याक पिशे नागेबान वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवलो आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागेबान गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागेबान आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागेबान हांव चिंता 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 सदां मना हांव सोदतां 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 हाताक मेळना
सदां राखता राखता तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना हांव चिंता 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 सदां मौनान हांव सोदतां 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 हाताक मेळना सदां राखता राखता तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक मुजी बगना दीस रात